मानवा नाव but it is our, it is our works what we do by faith that pleases God. किते भावार्थान आम्ही किते कामा करता हूं ते देवाक मानवाता Yes or no? वय की नाही. The first thing, God wants our heart, कित्याक पहिले संघ जाऊन असा देवाक आमचे काळीज जायचे not the sacrifices, नाही सॅक्रिफाइस बलिदाना the outwardly what we do. किते आम्ही बैलान किते करता हूं. If the heart condition is right with God, जर तर आमचे काळीज देवा ते सारखे असा by default the action also will be right. त्याचे परिणाम जाऊन आमचे कार्य सारखे असता. It can be that my heart condition is not right, जर तर म्हणजे काळजाची परिस्थिती सारखी ना but my actions are good. जाऊन पुरो बैले करण्यो सारखे असात. People will also praise us लोक पुरा म्हणटाले बारी बरे म्हणून because your action is good. कित्या बैले करण्यो सारखे असात. But heart condition is not right पण तुझे काळजाची परिस्थिती सारखी ना according to the word of देवाच्या God. उतराप्रमाणे Then whatever I do good outside, जर तर किते हांव किते बरे करनासा बैल्यान it is not counted in the eyes of the ते Lord. देवाच्या दोळ्या मकार कांय लेखा घेना. So we might do good things outside, जावंक पुरो आम्ही बैल्यान बरी कामा करता हूं. but not necessarily my intention is good. तसो अर्थ म्हजो उद्देश सारको आसा म्हणून I can help people हांव हेरांक कुमो करता because I have the resources, कित्याक म्हजे थंय संपन्मूळ आसात. but I might like the praises what people give to me. कित्याक हांव म्हज्या मनांत आसता लोकांनी म्हाका फुगारीचे म्हणून. Maybe I like when people go and tell others, that person helped me, and everybody comes to know that I helped them. कित्याक हेर लोकांनी सांगितले हा त्या व्यक्तीन केले म्हणून त्याच्यावरी म्हजी वळख जावं. That can be the intention of my heart. ते जावंक पुरो म्हज्या काळजाचो उद्देश. But if the intention of my heart जर तर म्हजे काळजाचो उद्देश towards that person त्या व्यक्ती ते is love, मोग असो आसा then it is captured in the eyes of the Lord. तेन्ना ते देवाच्या दोळ्या मुखार लेखाक मेळटा. Because today we have seen God so loved the world so much, loved us so much. कित्याक आमी पळयले देवान संसार सोय मोग केलो की That's why he did the action of giving. त्याचे कार्य रुपार गेले दिवचे. And what did he give? ताणे कितें दिलें? What did he give? ताणे कितें दिलें? Giving his only son ताचे एकल्याच पुताक ताणे is आमकां the दिलो. action of his love. ताच्या मोगाचो एक खूण या गुर्त जावन आसा. That's what we learned in the first session. ते आमी पयल्या Yes or no? पळयले आमी. It is his love. We are called to know his love. कित्याक आमकां आपोवणे दिला ताचो मोग आमी समजून काडूंक गो. And when I know his love, केदाळा म्हाका ताची वळख मोगाची when I वळख जाता receive his love by faith, आनी भावार्थान तो मोग हांव स्वीकार करता. I also begin to give it, externally to others. तेन्ना बायल्यान हांव हेरांक दिवंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Now we have seen the two characters also in the Bible. आता आमी दोन स्वभाव पळयला पवित्र पुस्तकांत. One is the character of Pharisee. एक नडते फरिसेवाचे. The other is the character of sinner, tax collector. आणि एक सुंकागाराचे या पातक्याचे And नडते. we have seen the two kinds of prayer आणि दोन नमनाची मागणी पळयली. because they both went to the temple to pray. कित्याक दोघी ते टेम्पला गेले मागोंक. One of the person's prayer is boasting everything what he has done. एकाचे मागणे जावन आसा आपणाची कितें केला ताची बाडाई तो उलोवन The आसलो. other one is just opening his heart before God आणि एकल्यान ताचे काळीज उक्ते केले देवा and मुखार. accepting for what he has done कितें ताणे केला सूख ओळखून घेतली and believes in God आणि देवाचेर पातयेलो. that God can forgive me. देव म्हाका बक्षिता म्हणून. And he knows that only God can forgive me. तेदा कळी जाले देव मात्र म्हाका बक्षू शकता He म्हणून. just opened his heart ताचे ताणे काळीज उक्ते केले and just surrender to God, आणि देवाक ते समर्पिले and he says आणि म्हणालो that here I am, हांव हांगा आसा, I'm a sinner, हांव एक पातकी, have mercy. म्हजेर काकोळट कर. Yes or no? वय की नाही. And Jesus said, आणि जेजून म्हणले this is the one जेजू म्हणटा हो who जावन was आसा sent justified. तो एकलो देवाक मानवून And justified is declared righteous. मानवून आणि तो देवाचे नीतीवन जोडून गेलो फाटी. Now, आता the two things what we see, one is law एक आम्ही दोन संगते पळय, एक नियमा and one is grace. आणि एक कृपा. The law is what? नियम कितें जावन आसा The works. तुझी कार्य. Grace is what? कृपा म्हळ्यार कितें? Everything of Jesus, what Jesus has done. When I believe it, I receive his grace. In short, Jesus himself is grace. कित्याक जेजून कितें केला हर एक कृपा जावन आसा. जेजूच तो कृपा जावन आसा. What God has done is grace. कित्याक देवान कितें केला कृपा. What I work falls into law. कित्याक हांव कितें तें करूंक मेहनत करता जाल्यार ते नियम जाता. Hallelujah. हालेलुया. And the Bible says आणि पवित्र पुस्तक म्हणटा Jesus fulfilled all the laws जेजून नियम संपूर्ण केले म्हणटा. for you and I. म्हजे पसत.
and तुझे redeemed बसोत us आणि आमकां सोडयले from the curse of the law आमच्या नियमसार सिरापांतले by सोडयले becoming a curse himself on the cross. तसो कुर्सार सिराप जावन आमच्या when- सिरापांतले सोडयले So when he has redeemed us from the curse of the law, आमकां ताणें त्या सिरापांतले सोडयला and तर when you नियमसार believe सजा that, आमी ते केदार सत when you म्हणटा accept it, आनी हांव स्वीकार करता you are declared righteous. तेन्ना तुमकां ते नितीवंतपण मेळटा Hallelujah. हालेलुया Just how this man who was a sinner declared righteous and he was sent forgiven and he was justified. केदाळा देव तो पातकी सुंकागार आपणाक कसो ओळखालो ताचे परिणाम जावन काकूळ तांणी ताचे देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळें Today you and I are justified by faith कित्याक आमकां ते प्रामाणीक म्हणले जे देवातावन मेळचें जावन आसा and not by works. न्ही आमच्या कामा वरवीं Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Okay, let us go to Galatians 2:14. गलातकारां बरयलो 2 अध्याय 14वी वळो You can start 15 you put. 15 Mm. Read it. जल्मान आम्ही जुदेव हेर जातीमधले पत्के नाही तरी पण नियमशास्त्र पाळून नाही बगार जेजू क्रिस्ताचेर बवाड दवरून मनीस नीतिवंत जाता म्हूण आमी जाणाव देखून नियमशास्त्र नाही बगार क्रिस्त ते बवाड दिता ते नीतिवंतपण जोडचे पासत क्रिस्त जेजूक आमी सतमंताव कित्याक नियमशास्त्रच पाळून कोणी मनीस नीतिवंतपण जोडिना. What is it said last line? Last- Niyam. नियमशास्त्र पाळूंक कोणी मनीस नीतिवंतपण जायना. जोडिना Okay. What is the meaning of law? It falls into what? आमी नियम म्हणल्यार कितें नियम म्हणल्यार लॉ नियम आ देवाचे गट मायक तिका गट्टुली नियम कायदो म्हणल्यार नियम या कायदो आ देवाचे बसवण्यो नियम नाही बसवण्यो. प्रॉमिसेस नियम लॉ नियम कायदो परण्या सल्यान पुरा नियम नियम शास्त्र म्हणटात पळय नियम पहिले परण्या दोसले सल्यान कंडिशन First of all, let's understand what is law. त्या देखून पहिले नियम या कायदो कितें म्हणून आमी जाणा जावया There is different kinds of law. त्या देखून जायते नमण्याचे नियम आसात Not just what God has given, there is a law. There is a law for everything. कित्याक देवान दिल्लो मात नियम न्ही हर एकाकी नियम आसात There is a law of gravity, which is a very simple example we can understand. ते एक आमकां गोत्ता गुरुत्वाकर्षण बला ते एक नियम जावन आसा Faith is also called a law. भावार्थी एक नियम जावन आसा Yes or no? होय की नाही In Romans chapter 3 says faith is also called as a law. कित्याक रोमाकारांमध्ये The law of दिसाद्यान faith. बरयला लॉ ऑफ फेथ म्हणटा भावार्थाचे एक नियम म्हणटा When it comes to law, L-A-W, केदळा लॉ या LEAW नियम it's an विशेष established principle. ते एक सार्वत्रिक तत्व जावन आसा And when there is a law for that particular thing, केदळा एका संगतेक एक नियम आसता and when you get involved in it, केदळा तांतूं तूं मेतेर जाताय no matter whoever you are, तूं कोणी जावंक पुरो the result will be same. तो फलितांश एकच आसता Now we see, now these are wireless, right? पळय हांगा Mics are wireless. माईक and वायरलेस हे But do you see the black wires? पूण आमी तुमी पळयला हांगा वायरा खाली Through that वायरा wire, the TV is got on. टीव्ही कनेक्शन आसा ऑन आसा Do you believe that there is a current in the wire? तुमकां कळ्ळें तूं सत म्हणतात की ताचे भितर करंट आसा म्हणून Do you believe, all of you? पाती There is a येतात current in the wire. पाती येतात की Why do you believe there is a current? कित्याक पाती येतात If I say no, there is no current in the wire. Do you कित्याक believe me? आमी हांव सांगता त्या हातून करंट ना Why? म्हणल्यार तुमी पाती येतात की कित्याक Because of the electricity. What do you say, brother? TV is on. टीव्ही ऑन आसा What electricity? What if the TV is off? Then also you will say the current is passing? Understanding? What is the law of this thing? याचे नियम कितें Current is there. करंट आसा Current वायर connection, everything is there. वायरांत आसा But if that wire switch which is connected over there of this TV is not on, the TV will be on. जर तर ते स्विच Can ऑफ we blame असल्यार for ऑन the जाता की electricity? आमी Can we call to the office of electricity and say the Mes- current supply in this so and so place is not functioning? मेस्कामाक Or only you have कंप्लेंट to on करूं it. जाता What is the principle? काले नियम कितें ताचे On.
काले आता ऑन करी current- स्विच वय गे The law of the current is what? कित्याक करंटाचे नियम कितें Now let's say the wire which is there, the current is passing inside. तांदूळ पळया त्या वायरा Yes or no? करंट पास जाता If I cut that black color and peel it off that rubber and touch the copper wire, what The- will happen to me? जर तर ताचे बायले आमी स्किन कट करन भितरले कॉपर आपटिल्या कितें जाता आ Shock येतलो. शॉक मारता Okay, before I do that, I will just pray Psalms 91. ते करच्या पयले हांव कीर्तन 91 म्हणटा 90 आनी What एक prayer is that? कितें तें नांवन आसा कीर्तन 91 What is the title of that prayer? ताचे हेडिंग घालें वयले शिरोनाम Protection prayer. प्रोटेक्शन प्रेयर So I'll say that Psalms 91. हांवें कीर्तन 90 आनी एक म्हणलें 91 Full day I'll fast आनी सगळो दीस उपास केलो and I'll pray, आनी मागणें केलें say that prayer. आनी मागणें जालें Then I will do and go and touch the copper wire. आतां भितर कट करून वचून कॉपर वर आपटिता Nothing will happen to me now, right? त्याला कांय जायना म्हाका आ Huh? आ पुलीस Foolishness. Why? Because it has a principle. कित्याक ते एक नियम जावन आसा Does that has a principle? ताका तातूंत एक नियम आसा Yes or no? वय की न्ही Is that meant to leave that copper open? ते It कॉपर has भितर that conductor, right? Be outside, coating is there, right? ताका रबराचें Which प्रोटेक्शन दिला controls कोटिंग that current not to pass out? कित्याक ते Yes or गल्ल्यावर no? इन्सुलेशन दिल्ल्यावर ते करंट भायर येना Yes or no? वय की न्ही But if I try to go and make mess with that and go against the principle and remove that, peel that off and touch the copper wire after praying and fasting and prayer and all of those things for 40 days and 40 nights and go and do that, what will happen to me? जर 40 दीस 40 राती उपास करन पुरा करन वचून करंटाचे वायर हांव आपटिता कटकन खाले जाता म्हाका आ Etholot, but 40 days I prayed and fasted, no? तातूंत 40 दीस हांवें उपास मागणें केला न्ही So prayer doesn't work. तर मागणें You काम want to करना say prayer don't work. Look, Huh? listen, huh? She's saying prayer don't work. ते म्हणटा Ah. मागणें काम करना म्हणटा What you say? I prayed no 40 days, 40 nights. Then Psalms 91 also I'm saying, I'm on my knees दिमी गेल्या and prayed 40 for day and दीस night उपास because केला I want to do that. कित्याक म्हाका ते काम करूंक आसलें ते What will happen? कितें जाता नियम Does, बदलता now what गी. I'm trying to say, does this has a principle तातूंत एक नियम आसा गी that we are forbidden, not allowed to touch the copper because it has current in that? की आमकां आडवारला So ते it कॉपर contains वायर a law, it वापरूंक has a law. कित्याक तातूंत नियम आसा Yes or no? And Oigini. if I pray or do whatever I want to do जावं and पुरो go and do mess with that, will it save my life? जर तर मागणें कर खाले It will कर take my जर life. तर हांव वचून ते आपटीन जाल्यार म्हजे जीव राखूंक जाता गी Because there ना. is a law for that. कित्याक तातूंत एक नियम आसा So when there is a law, केदळा ते एक नियम आसता I'm not now speaking about the law of Moses. हांवें नियम शास्त्र म्हणल्यार I'm नियम speaking शास्त्रा about विशीं उलयना any मैत्रीचे. kind of law, पूण संवसार रितीन खंयचे नियम जाल्यार and the law has that conditions, instructions, तातूंत एक शर्त आसा तातूंत सूचना आसात and if you mess up with that, जर तर ताचे विरोध येतात applying your own laws for that, ताचे विरोध तुमचे नियम घालतात we are in trouble. त्याला समस्या पडटा हांव Yes or no? वय की नाही In the same way, do you त्याच प्रमाणे drive? तुम्ही ड्राईव्ह करतात Do you drive? Ride? राईड या ड्राईव्ह करतात करतात. At least तुम्ही जाणा कशें. जाणात Do you have that signboards in the side speed limit? तशा मार्गाने पळयला की स्पीड लिमिटाचे बोर्ड असतात Do you see the digits over there 30, 40 or 60? तातूंत बरयता 30 40 स्पीड What is the लिमिट meaning of 30? तसो अर्थ काले 30 30 म्हळ्यार When you see 40, when you go in 60, ते लिमिट स्पीड so if it लिमिट is written over there 30, That what the- is the instruction for you when you see that signboard? केदळा 30 म्हणून बरयला ते तुमचे काले नियम काले तुमकां सूचन दिता But I am getting late to preach the word of God. My people are waiting for me over there. So I'll cross the 30, go in the 80 or 60 and I will reach there because I'm saving the lives of people by preaching, no? कित्याक म्हाका आतां येदोळसो वेळ जाला कित्याक म्हाका आतां शिकोवन दिवंक आसा हेच्या वरी हांव जायत्या जाणांक देवाच्या उतरार बचाव करूंक आसा ते I हांव am working for the 30 God's 80 kingdom, स्पीडार no? येता जाल्यार हांव देवाच्या राजांत काम करनासा Now do you understand? So whether I preach, whether I teach, whether I am serving God's kingdom, whatever I do, if I cross and break the law, there is a consequences for me to pay. कित्याक कांय जावं हांव शिकोवन दिवंक पुरो प्रिचींग करूंक पुरो कितेंय जावं पुरो जर तर ते नियम हांव मोडटा जाल्यार ताचे परिणाम हांवें भोगोवंक आसा
Now, can I say I'm not an ordinary person? I'm preaching the gospel, and today I'm late because I have to take care of my child, and I'm late. Hundreds and hundreds of people are waiting for me in the place, so I need to be on time there. So let me cross the 30. Even though I see that 30, I'll cross and I'll go. सामान्य नाही म्हाका कित्याक ते 100 आनी 100 लोक ते वेट करनासा कित्याक देवाचे उतावर आयकोंक आनी ताच्या वरी तांची बाचावी जाता पूण हांव ते नियम पळोवन हांव ते चड स्पीडार गेल्यार कितें जाता Now, do you understand what is law? कित्याक कळले की Now, नियम in the कितें म्हणून. natural law, worldly law, संसारी आणि नॅचरल स्वाभाविक नियम you all gave me the correct answer. You did not even consider my prayer. तुम्ही त्या वेळावर तुम्ही सांगले म्हणजे मागणे ते काम करना म्हणून सांगले Yes or no? होय की नाही You did not even care that I'm saying 40 days I prayed, no? हांवें 40 दीस उपास मागणे केल्यार तुम्ही सांगले तेही कांय काम करना म्हणले तुम्ही When I told you all, no, I have to give the sermon, no, a multitude are waiting for me, so I need to cross the 30 and just go. त्या देखून That also you did not come in my favor. जायतो लोक म्हणजे पासून राखून आसा देवाच्या उतरावरी बाचावी जावंक त्या वेळार तुम्ही म्हाका सपोर्ट करूना हांवें नियम म्हटल्यार Yes or no? होय की नाही That means you understand these laws very well. त्या देखून हे नियम तुमकां सारखे कळीत आसा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस So in the kingdom of God, there is also a law for us. तशेंच देवाच्या राजांत एक नियम आसा Hallelujah. हालेलुया Now, this law, what we are speaking over here, it says, आमी आतां उलोवनसो हे देवाचे उतराचे नियम हे सांगता it starts from, you can read from 15th verse, read first 15. 15 We who are Zal- Jews, जल्मान जल्मान आम्ही जुदेव हेर जाती मधले पत्की नाही तरी पण नियम वडल्यान वाचता little louder. लाऊड तरी पण नियमशास्त्र पाळोवंक न्ही बागार जेजू क्रिस्ताचेर बवाड दवरून मनीस नितीवन जाता म्हूण आमी जाणाव देखून नियमशास्त्र न्ही बागार क्रिस्तातय बवाड दितात ते नितीवनपण जोडचे पासत क्रिस्त जेजूक आमी वयर करा ब्रदर 16th पर्यंत. क्रिस्त जेजूक आमी सतमंताव कित्याक नियमशास्त्र पाळोवंक कोणी मनीस नितीवनपण जोडिना. Okay. Now it speaks about the works of the law. कित्याक हे आतां नियमशास्त्रचे कामा विशयांत उलोवन आसा This is not speaking about the law, but this is speaking about the works of the law. हे नियमा विशयान न्ही नियमशास्त्राच्या कामा विशयांत सांगून आसा Please understand, this is Yes, speaking about not the law alone, it speaks about the works of the law. हे नियमा विशयांत मात न्ही नियमाच्या कामा विशयांत उलोवन आसा Now, Apostle Paul is saying over here, हांगा अपोस्तल we who Saul are Paul म्हणटा, Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law. Man is not justified by the works of the law. हांगा Hallelujah. हांगा उतार म्हणटा तरी पूण नियमशास्त्र पाळोवन न्ही बागार जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवर मनीस नितीवन जाता म्हूण आमी जाणाव That man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. देखून नियमशास्त्र न्ही बागार क्रिस्तातय भावार्थ दिता ते नितीवंतपण जोडचे पासत क्रिस्ता जेजूक आमी सत मानता And then he says, even we have believed in Jesus Christ. कित्याक जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानता We have believed in Jesus Christ कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताक सत मानता that we might be justified by the faith of Christ. कित्याक नियमशास्त्र पाळून कोण मनीस नितीवंत रडिना डिफरंट Okay, when I say English, no, you Yeah. translate this Okay. one only because Okay. it's Yeah. little up and down. Okay, it says, even we have believed in Jesus आमी Christ जावंक पुरो जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानले that we might be justified by the faith of Christ आमी जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं आमकां प्रामाणीक म्हण मेळ्ळें नितीवंतपण and not by the works of the law, न्ही आमी नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं for by the works of the law कित्याक नियमशास्त्राची कामां no flesh be justified. कित्याक ते रक्तमासा वरवीं तांचो नितीवंतपण जोडूंक जायना. Now, when we read these two scriptures, 15, 16, it says that man is not justified by the works of the law. That This law is speaking about the Moses law. या मोइजेच्या नियमशास्त्रान म्हणटा तुमच्या कामा वरवीं देवाचें नितीवंत पडूंक जायना म्हणटा. Okay, can we have that scripture in English, please? 2:16, chapter 2, verse 16.
2:16. Galatians 2:16. Okay, so when we speak about the law, they'll put, you pay attention. Sister, you pay attention here. So when we speak about the works of the law, now when God has given the law to Moses, कित्याक नियम शास्त्र देवान मोइसेक दिल्ले जावन आसा. this law demanded the righteousness, this law demanded from people to keep this. कित्याक हे नियम शास्त्र अशें येता आमी हे पाळिजे म्हूण हे सरीक. Meaning when they saw the law, के असो अर्थ केदाळा नियम शास्त्र पळयता हांव. it shows that the law demands. कित्याक नियम शास्त्र आमकां ते करूंक फरमायता. When people saw the law, the commandments, केदाळा मनशां लोकांनी ते नियम शास्त्र या उपादेश पळयले. when they look at the law, केदाळा ते नियम शास्त्र पळयले. the law demanded. कित्याक ते नियम शास्त्र पाळोंक आज्ञा दिता. Yes or no? वय की न्ही. What does the Pharisee said? I do this, I do that. From where this came? परिजावान कितें म्हणलें हांव ते करता हे खंय जावन आयलें. I give and everything. From where it came? हांव ते दिता हे दिता खंय जावन आयलें ते. नियम शास्त्र लॉ. It's not from the law? Or he Niyam. did it of his own? Yes or no? वय की न्ही. नियमावरवी आयलें How मैजान they दिलें. were putting the sinners or putting that ordinary people down. We do this, you all don't do this. कितें ते सामान्य मनशाक कशें ते सकल घालतात म्हळ्यार Yes or no? आमी करता तुमी हे करिना म्हूण. How they were looking at the sinners, looking at the tax collectors. You all are sinners, but we are the righteous. ते सुंकाकाराक कशें पळयताले आमी नितीवंतपण जोडलेली फरजां तुमी पातकी म्हूण. Yes or no? वय की न्ही. We belong to God's kingdom. You all don't, because you all are sinner, you all are adulterers, you all are cheaters, you all are, tax collectors and all of those things. You don't deserve. आमी देवाच्या राजाचे व्यक्ती तुम्ही नाफावो तुम्ही अन्याय करतात मोस करतात प्रद्वार करतात त्या रीतीन पळयताले. But we keep the law. पूण आमी नियम शास्त्र पाळतात ते चिंताले. One ruler came to Jesus. Next, after in Luke chapter 18 only, the next story comes, that one person comes to Jesus, the ruler, एकलो अधिकारी जिजूस येयलो कळयता की the scholar of the law. He comes and say, what should I do to inherit the kingdom of God? तुमकां कळयता आसा की एक नियम शास्त्र पाळतलो आयलो जिजू लागीं आनी म्हणालो देवाचे राज जोडीचे जाल्यार आमी कितें करीजे Then what म्हणून. Jesus tells him? पूण जिजून कितें सांगलें. आ Jesus doesn't tell him to keep the law. ताणें सांगलें की No? नियम शास्त्र पाळोंक. Love your God with all your heart. देवाचो That's not in the law. मोग कर ते नियमांत आसा की. It's not there in the law. नियमांत तुझ्या आसा की देवाचो मोग कर म्हणून सगळं तुझ्या कालसांत कायद्यान बरयल्लें ना नियमांत. आसा की बरें लागी. आसा. आसा. करेक्ट. सो जेन्ना जेजून ताका सांगलें तूं तें सगळें पाळ म्हणून तो कितें म्हणटा, ल्हान थावन हांव तें करीत आसा. आतां उगडास आयलो न्ही. हांव सांगलें तूं मायकार सांगिना कशें आयकूंक येतलें. ब्रदर गिव द मायक नो. ओके तो म्हणटा काले हांव ल्हान थावन तें करून आयला पाळून आयला. येस ओ नो. सो वेर वॉज द बोस्टिंग? काही तंदूर खाले बाडाय उलयलो. आय कीप द लॉ. हांवें पाळला. आय एम कीपिंग इट फ्रॉम चाइल्डहुड. म्हज्या ल्हानपणांतून पाळून So where आसा. was their focus? I will keep the law and I'll be righteous. ताचे देन कितें आसा नियम शास्त्र पाळल्या वेगी ह्या नित्यवंतपणा वयर. Now, when we look unto this man, केदाळ आमी ह्या व्यक्तीक पळयता hey, he should not boast like that, huh? तुवें तशें उलोवं नजो बाडाय तुजी. तेणे तशें उलोवं नजो, huh? वय ताणें तशें उलोवं नजो. He cannot tell like that to Jesus. ताणें जिजूक तशें उलोवं नजो. But when we are doing something good for somebody, केदाळ आमी हेरांक कितें काय बरें how many करता. times we count on that? आमी कितले फावटी ते उलयता लेख करता. When I do something for God or give something to God's kingdom, how many times we speak about it? हांव देवाच्या राजाक या कितें कितें बऱ्या कामां दिता जाल्यार ताचे विशयान हांव कितले फावटी उलयता. When I go on, like we were talking on fasting, right? हांव आतां आमी उलोवन आसल्या उपासा विशयांत. So even when Pharisees said I'm fasting twice a week, परिजेवानी म्हणलें हप्त्यान 2 दिसां उपास so करता. even when we do that, केन्ना आमी हे करता we are thinking now I'm having little more from God because I've done this. कित्याक हांव केलें अशें तें केल्ले वरी देवातावन म्हाका कांय So चड isn't मेळटा this म्हणून. falls into the works of the law? ते जाणां तुमी नियम शास्त्राच्या कामाचेर पडटात की ना. Yes or no? वय की न्ही. This falls when I speak for what I have done for God, केदाळ and when I हांव speak about it, boast about it, it falls into the works of the law and not under grace. केदाळ हांव म्हजे विशयांत हांव देवा बसोन हांवें केलें म्हूण हांव उलयता. ते जाल्यार तूं तुजी बाडाय उलयता. ते जाल्यार तूं कुरपेकाल आसा न्हय, तूं आनीक नियम शास्त्रा घालत आसताय.
works of the law. ते नियमशास्त्राची कामां जावन आसात. Hallelujah. हालेलुया. Because every time if I want to get something from God, when I meet somebody, what will be my question? I'm going through this problem. What should I do? कितें म्हज्या जिवितांत खाल्या समस्या आसतना हांव खाल्या मनीस विचारता हांवें समस्या जावन भायर येयची जाल्यार हांवें कितें करीचें? Yes or no? वय की नाही? What is the question? First thing, पहिले when सवाल a खंयचे? person comes first time for the retreat, or remember yourself when you had come first time for the retreat, what was your thinking? What should I do to get out of my problem? पळया चिंतिया जावं पुरो तुमी ह्या पयल्या फावटी रेतीरेक आयल्यात Yes or no? म्हूण चिंतिया तर म्हज्या समस्या जावन हांवें कितें करीचें म्हूण हांव चिंता वय गे. Sometimes after listening to the word of God again and again also I'm thinking, what should I do to get that thing? देवाचे उतार ऐकून जाल्यार परत हांव तेच चिंता हांवें त्या समस्या जावन भायर हांवें कितें करीचें म्हाका ते जोडीचें तर. The moment I'm thinking, what should I do? It comes under the works of the law. केदळा हांवें कितें करीचें म्हणल्यार म्हज्या मती चिंता जाल्यार हांव तें उलयता जाल्यार हांव त्या नियमशास्त्राच्या कामाचेर वंदून आसा. And when we are boasting on the works, what we do, केदळा आमी कितें उलय करता त्या कामाची आमी बडाय उलयता तर Jesus said that first one, do not go home justified, जेजू म्हणटा पयलो तो प्रामाणीक जावन घरा वचोना म्हणटा. because he had come there with self-righteousness. कित्याक ताचेच नितीवंतपणाचेर वंदून तो आयलो. But what do we need? What God has given us? पूण देवान आमकां कितें दिला? His righteousness ताचे नितीवंतपण दिला. through our Lord Jesus जेजू Christ, क्रिस्ता मरिफात and that is by faith. ते भावार्था वरवीं. Hallelujah. हालेलुया. Now let's see, knowing, okay, can you put that in amplified? Okay. Yet we know that a man is not justified. What is the meaning of justified? And placed in right standing with God. What is justified? In another words, righteous. Okay? This righteousness is, yet we know that a man is not justified and placed in right standing with God by. Now, don't just focus law, but see the whole thing, the works of the law. Because most of the time we are thinking, now we are under grace, there is no law for us, we can do whatever we want to do. No. The law is still applied, but it is by the power of the Holy Spirit, by the help of the Holy Spirit, the laws are kept, are given to be, the laws are there where we need to keep the law. But now under grace, we are not keeping it with our own ability, trying to do the works of our own with our strength, with our might, which we can't do, but we keep it by the Holy Spirit. Now tell me, in the law it says, do not kill, do not murder, yes or no? Do not commit adultery, correct? Now when I say now I'm under grace, the law is not applied, so can I go and commit a murder? That means what? The law has to be kept, right? Are you following? आता नियमसा सांगता सोरी नाका जीविशी मारी नाका ते कर नाका हे कर नाका आता हांव कुरपे काल जियेता हांव तसो अर्थ हांवें आतां ते पयलेचे पळोवंक ना गी. Are you following? Confusion? Say it again. Law is given. कित्याक आमकां नियमां दिल्यात उपदेश. So it is written, right? कित्याक ते Do not बरयलां commit adultery, do तूं not steal. प्रद्वार कर नाका पाता कर नाका दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा करी आशा नका. करी नाका सोरी हा, नाका उपदेश. वय उपादेश उपदेश. बरा नियम उपादेश नियमाच्या अंडर येतात Is it written, right? तातूंत बरयलां वय गे. दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा करी नका, आं जीवेशी मारी नका, चोरी करी नका, हे बरेला? वय हा, होय. हे जाणार नाही तुम्ही. वय It comes in the law, ते नियमशास्त्रान देता. correct? होय. Now, these all things coming under the law, which is under the Moses law, which God has given, to Moses for us. The Bible says the law was given to show men that man is guilty before God. कित्याक म्हळ्यार ही सकड नियमां म्हज्या मुखांतर देवान दिल्ली नियमां कित्याक दिल्ली म्हळ्यार मनीस अस्कत या पातकी म्हणून दाखोवच्या खातीर. So now see here, when you break the law, are you right standing with God with righteousness? केदळा तुमी नियमां मळटात जाल्यार आमकां देवा मुखार नितीवंतपणान रावूंक जाता. Can you stand with God with God's level? त्या मट्टार आमकां रावूंक जाता देवा Because now you मुखार. are guilty, you have broken the laws. कित्याक म्हणजे ती कांतवणी आसा कित्याक हांवें ती नियमां मोडल्यात Yes or no? वय की न्ही. But now you're trying all of your life to keep the law. Can you keep it? केदळा म्हणजे आमच्या जिवन पर्यंत आमकां सर ती नियम पाळोवंक जातात नियमां Everything? एक नियमान बरयले साद्यागे Can we keep it? आमकां सांबाळूंक या पाळोवंक जातात. Have you ever kept it all the laws in your life? कोणे म्हणी तुमच्या जिवितांत एक नियमां पाळल्यात.
खंय ना खंय आमी चुकल्यांत. काही ना काही आमी चुकता वय Yes or no? की नाही. But the book of James says, if you missed in one, you missed in all. पण देवाचे जाकोबाच्या पत्रांत सांगता जर तर एक नियम म्हणल्यार हरी एक नियम म्हणल्यार बरी Correct? Yes or no? वय की Till नाही. here, correct? No? वय गे Till here, you understood? No? हांगा मातशें समजालें Now, गे. that means no man can keep the law and be justified in the eyes of the Lord. कित्याक कन्याय मनशाक नियम पाळोवंक जायना. नियम पाळिल्ल्या वरी देवाचे नितीवंतपण जोडूंक ही साध्य ना. Clear? So nobody can say, I'm doing this good things, so I'm good in the eyes of the Lord. त्या देखून कोणाय की सांगू ना देवाच्या मुखार हांवें येले बरी कामां केल्यात म्हणून सांगूंक Yes or साध्य no? ना. वय की नाही. I might be not murdering anybody. जावंक पुरो हांवें येण्याची खूण करूं ना. I'm not committing an adultery. हांवें प्रद्वार धरूं ना. But I might be keeping an asha of somebody else's thing. पूण हेरांच्या वस्तूची आशा हांवें दवरल्या. So broken the command now. तर काल जालें उपादन Because म्हटल्यार that बरी is जालें. something, your heart condition. ते तुमच्या काळजाच्या Nobody knows outside. ते कित्याक बायलांक कळली जायना. Broken the command. पूण ते नियम मोडले. That means nobody could keep. त्या देखून नियम कोणाय वरी पाळोवंक जायना. And unless and until I do not keep, केदाळ आमसर म्हाका हे पाळोवंक जायना. I'm into the sin. हांव पातकांत आसा. And for the sin, त्या पाताक असल्या वरवीं there is judgment, तातूंत न्याय तीर्प आसा. there is punishment. ताच्या शिक्षा आसा. So now whom I need? तर म्हाका कोणाची गरज आसा. Can I save myself? म्हाका राखूंक जाता रक्षण Now who करूंक. I need in my life? तर म्हज्या जिवितान कोणाची गरज आसा. I need a savior to save me. म्हाका एक रक्षण करच्याचे रक्षकाची गरज आसा. When I think of that savior, केदाळ हांव ताच्या म्हाका रक्षण करतल्या विशयान हांव चिंता. before you think God thought about that, देवान पयलेच ताका तयार करून दवरला. and God is planning to send his son. That's Very- where God sent his only beloved son, because he loved you to save you from this eternal fire. देवान पहिले ते योजन केल्ल्या वरवीं देवान संसार मोग केलो आनी आमच्या पसोतो ताणें एकल्याच पुताक And धाडलो. not just to save you from that fire, खाली त्या उज्यात हांव राखूंक but मात to न्ही. give you his nature back again. तासोच तो स्वभाव तुमकां दिवंक. But with the law, and when you are breaking the law, when you are into the sin, you cannot have that nature. केदाळ आमसर तुमी नियम पाळटात आनी ते नियम मोडटा जाल्यार तो स्वभाव येवंक साध्य ना. So now Apostle Paul is saying over here, ताका आपोस्तलांक सांग पावलो म्हणटा. he is telling over here तो हांगा धाडला कित्याक म्हटल्यार that a man cannot be justified कित्याक मनशाक साध्य ना by the works of the law, नियम शास्त्राचे because कामाक पाळिल्ल्या वरवीं. guaranteedly एक man will fail in some point. कित्याक खंडीत जावन खंयच्या ना खंयच्या जाग्यार तो सुकून पडटा. And when you fail in one point, you failed in all. जर तर एक तुवें नियम शास्त्र मोडल्यार पुरा मोडल्या बरी जाता. So let's understand, त्या देखून समजून काण घेया. my works of the law cannot save me. ताका नियम शास्त्राच्या कामा वरवीं म्हाका बचाव करूंक And जायना. I'm completely saved by grace through faith. हांव कसो बचाव जाता म्हळ्यार त्या कृपेचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं. He's telling over here, yet we know. Now he's telling, 15th verse went on to say, we are Jews by birth and not sinners from among the Gentiles. Now why he say we are not sinners from among the Gentiles? तो खाल्याक जल्मान आमी जुदेव हेर जाती मदल्या फातकी न्ही म्हणटा. Because they had a covenant with the living God. कित्याक तांणी जिवंत देवाची तांकां करार आसलो. The God is the creator of heaven and earth. कित्याक सर्ग संसारचो रचना The देव जावन promise आसलो. was given to the Israelite first, to the कित्याक Jewish first. बसावणी पयले जुदेवांक दिल्ली. And you know what is the mystery when Jesus came? तुमकां मिस्तेर कितें कळीत आसा की जेजू आयल्या उपरांत That he saved the Israelite ताणें इस्रायल परजेक राखलें and also to the Gentiles. आनी हेर जातीच्यांकी राखलें. The gates got open आनी आतां कितें दार उक्ती जाली. also to the Gentiles. हरी एक हेर जातीच्यांकी. And this mystery, Yes. Apostle Paul is sharing with us in the book of Ephesians. हे गुटो सांग पावलो एफेसकारां बरयल्या पत्रांत उक्ते करता. That the Gentiles and the Jews are become one. कित्याक आतां जुदेव आनी हेर जातीचे एक That जाल्यात. is completely another thing, but that's why he's saying that we are Jews by birth and not sinners from among the Gentiles. That's what in that context he's त्या देखून saying. तो म्हणटा जल्मान आमी जुदेव हेर जाती मदले फातकी न्ही म्हूण. But again he's saying, even though if we are having the covenant with God, in the eyes of the Lord, everybody is born of Adam's nature. जाल्यारय तो खाले म्हणटा आमकां देवाच्या मुखार ते नितीवंतपण आसल्यारय आमी जल्मांत तूं फातकी जावन जल्मल्या. That's why he's telling for the Jews, because Jews always looking at the Gentiles that they are a sinner, we are the righteous. कित्याक जुदेव लोक कितें चिंतलो हेर लोक फातकी आमी नितीवंतपण म्हूण लेखतले. The Jewish were looking at the Gentiles, the pagans, that they don't have covenant with God, but
we have the covenant with God. कित्याक जुदेव लोक चिंतालो आमी देवा ते आमकां करार आसा पूण हेर जातीच्या हांगा परकी लोकांक देवा ते करार ना म्हण चिंताले We have the promises, they don't have the promises. कित्याक आमकां बसवणी आसा तांकां बसवणी ना म्हणून They are sinners, we are righteous. ते पातकी आमी बरे म्हण चिंताले Commandments are given to us and not for them. आमकां उपादेश आमकां दिल्या तांकां न्ही That's how they were looking at the Gentiles. त्या रितीन ते हेर जातीच्या पळयताले And praise be to God, अर्गा समयाक this Apostle Paul, कित्याक आपोस्तल who पावलो was Jew by birth, तो जल्मा जुदेव आसलो brought this good news to the ही Gentiles. आतां बरी खबर हेर जातीच्या काडटा Hallelujah. हालेलुया Whatever the barrier were there between them, कितें तांच्या मध्ये एक अडकळ असली even we are Gentiles. पूण आमी हेर Yes or जातीचे no? जावन आसा We are वय की न्ही? Jews, आमी जुदेव गी we are also Gentiles. आमी हेर जातीचे But praise be to God for the letters and the revelation what he shared Amen. and There- opened all the barriers which were there through his letters and bringing this good news to the Gentiles. देवा करगा पावला वरवी आमच्या मध्ये आणि हेरामध्ये असले किती अडकळ ताच्या देवाच्या उतरा मार्फत कृपेन ताणें आमकां उक्ते केल्यात We receive Jesus as our Lord and त्या Savior. देखून आमी जेजूक आमचो समी सोडून स्वीकार केला Hallelujah. हालेलुया Now see, yet we know that a man is not justified. He's telling we are Jews by birth and not sinners, but yet we know that man is not justified and placed right standing with God by works of the law. आमी जुदेव आमी जल्मान पातकी न्ही जाल्यारय आमी नियम शास्त्राच्या कामा वरवीं आमकां नितीवंतपण मेळना Look at this what he's saying. Even though we are Jews by birth and not sinners, हांव जुदेव जावन जल्माले आमी पातकी न्ही आसले हांव now command was, Zalman, niyam was given to whom? To the Jews, right? नियमा कोणाक दिल्ली जुदेवांक वय गी But he says, yet जाल्यारय a man is not justified by the works of the आमी त्या law. नियम शास्त्र पाळलेल्या वरवीं ताच्या कामा वरवीं आमकां नितीवंतपण मेळना म्हणटा He want to say even the Jews are not justified by the works of the law, Amen. even the law is given to them. जुदेवांक आमकां नियम शास्त्र दिलाली आमी जुदेव जावन पातकी न्ही जावन जल्माल्यारय आमी नियम शास्त्र पाळलेल्या वरवीं आमकां ते नियम नितीवंतपण आमकां मेळना म्हणटा And see the other part, but Paul- only through faith in God's beloved Son, Christ Jesus, man is justified. पूण केदळ आमकां नितीवंतपण मेळ्ळें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचेर ताच्या मोगाच्या पुताचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं आमकां तें नितीवंतपण मेळ्ळें जावन आसा जेजू क्रिस्ता वयर Now he's telling, even though we are Jews by birth and not sinners like Gentiles, yet we know that man is not justified by the works of the law, but man can be only justified through faith in God's beloved Son, Christ Jesus. And even we as Jews have believed in Christ Jesus. Now, Jews were by birth, they are Jews, they are not sinners. Now he's telling, and even we as Jews have believed in Jesus Christ so that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law. हांगा कितें म्हणटा म्हळ्यार आमी जल्मान जुदेव आमी पातकी न्ही आसले हांव जाल्यारय आमी ते नियम शास्त्र पाळलेल्या वरवीं आमकां तें नितीवंतपण मेळोना पूण केदळ आमकां नितीवंतपण मेळ्ळें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचेर ताच्या एकल्या सपुताचेर आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं ते आमकां मेळ्ळेले जावन आसा केदळ आमी ते सत मानले आनी ताच्या कामा वरवीं आमी ताच्या कामाचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं ते नितीवंतपण मेळ्ळें न्ही आमी ते नियम शास्त्र पाळलेल्या वरवीं Now you see, when we look at this scripture, it only speaks about believe in Jesus Christ. पूण हांगा गरजेचें कितें म्हळ्यार हांवें जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या वरवीं म्हणलें गरजेचें जावन आसा You are justified by faith तुमी कशें तुमकां नितीवंतपण म्हणलें तुमी भावार्थ दवरल्या वरवीं when you believe in God's beloved Son, ताच्या मोगाच्या एकल्या पुताचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं that you believe in Him, that He died for you on the cross, and take Him as your Lord and Savior. केदाळा तुमी ताका सत मानता तुमच्या खातीर मेला आनी ताका तुमी तुमचो सोमी सोडून धर्म स्वीकार करता Now, this believing is not just belief, ते एक सत म्हणजे खाली सत म्हणजे म्हळ्यार and you मात don't न्ही. receive Him as your Lord and Savior. आनी ताचो अर्थ तुमी तो स्वीकार करिना तर We are not saved. आमकां बचाविना Because even the devil believed that He is the Son of God, the beloved Son of God, कित्याक सैतानी पाती येता तो देवाचो मोगाचो पूत म्हणून but he don't take Him as his Lord and Savior. पूण तो स्वीकार करूंक तयार ना देव सोमी सोडून धार म्हणून Are you following? समजता So when I believe in Jesus Christ, I am justified by faith, and when I take Jesus as my Lord and Savior, Ke- I am justified by faith.
केदाळ हांव जेजूक म्हजो समी सोडून स्वीकार करता तेन्ना हांव भावार्था वरवीं म्हाका तें नितीवंतपण मेळटा जावंचे मेळचें जावन Now आसा. he says, by observing the law, no one will ever be justified. कित्याक नियमशास्त्र पाळलेल्या वरवीं कोणी नितीवंतपण जोडूंक जायना म्हणटा. By observing the law, no one will ever be justified. कित्याक नियमशास्त्र पाळलेल्या वरवीं कोणाय वरवीं नितीवंतपणूंक जायना The म्हणटा. law is which is the works of the law. कितें नियम म्हणल्यार ते नियमशास्त्राची कामां वरवीं म्हणटा. आमची करणी. आमची करणी कामां. You know, I'll say it in Konkani, when जेन्ना आमी आमचे करणी करून देवाक मानवलेली जावंक आमी सोदता. जेन्ना आमी आमच्या करण्यावरी देवाक मानूंक आमी सोदता जाल्यार I said Konkani also. You understand? जेन्ना आमी आमचे कार्य करून हांव हें केल्यार देवाक मानवलेलें जातलें, हांव तें केल्यार जातलें, हांव उपास केल्यार जातलें, हांव फास्टींग प्रेयर केल्यार जातलें, कोणाक गरिबांक दीस जाल्यार म्हाका बरें जातलें. when जेन्ना आमी अशें चिंता. Yes brother, but don't get distracted. Attention चालू दर. Very important हे. असलें टिचिंग येता तेन्ना न्हय सैतान येतलो सामका नाड करूंक. Hallelujah. Because yes, Sat, when this truth, when it comes to us and when we receive this truth, we shall be set free. कित्याक हे सतां कळल्यार मात आमकां सुटका मेळटा. कित्याक म्हळ्यार जायते आमी नियमशास्त्रा घालत आमी जिवन आसा. Because we can be justified only by faith in God's beloved Son, who is our Lord Jesus Christ. केदाळ आमकां नितीवंतपण मेळटा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या देवाच्या एकाच मोगाच्या पुताचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं. So no any of the works of the law can be save us. त्या देखून आमच्या नियमशास्त्राच्या करण्या वरवीं आमच्या स्वाकरण्या वरवीं आमकां नितीवंतपण मेळना. So let us not think of doing work and pleasing त्या God, देखून आमच्या करण्या वरवीं देवाक आमी मानूंक वयचे नाका. but just receive it by faith केदाळ भावार्थान आमी स्वीकार करया. in just believing in our Lord Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या वरवीं. Hallelujah. हालेलुया. Now, can you put 17th verse? Sister, 17th verse. 17 वयर ब्रदर वयर करा. 2:17. 17 नात घेवन 2:17 वयर. But if while we seek to be justified in Christ by faith, we ourselves are found to be sinners. पूण आतां क्रिस्तांतय नितीवंत जावंक आमी सोदतना हेरा बरी आमी पातकी म्हूण दिसता जाल्यार Now, this is saying, why Apostle Paul is saying this? कित्याक अपोस्तल पावल म्हणटा हांगा That he's saying, but if while we seek to be justified in Christ by faith, we ourselves are found to be sinners, जाल्यार क्रिस्त आमच्या पातकाचे कारण does that make Christ an advocate or promote of our sin? Certainly not. Now, in the previous verse, he said, right, we are Jews by birth and not sinners like Gentiles. आता पहिल्या वळींत ताणें सांगलें आमी जल्मांत हांव जुदव आमी पातकी न्ही आमी हेरा मनशां बरी न्ही म्हणलें. So does that mean we were not sinners and now we are putting our faith in God? Now, is it he saying that if while we seek to be justified in Christ by faith, now Jews also needs to seek, right, to be justified by faith? Because men can be justified only by faith. आता रियेका मनशाक खाली भावार्था वरी मात ते नितीवंतपण मेळटा. Now what Jewish were thinking? पूण जुदेव कितें चिंतलें We are not sinners, आमी पातकी न्ही but we are Jews by birth, आमी जल्मांत जुदेव not sinners like Gentile. आमी हेरा बरी पातकी न्ही. Now he's saying, but if we, while we seek to be justified in Christ by faith, we ourselves are found to be sinners, does that make Christ an advocate or promoter of our sin? तर हांगा कितें म्हणटा Okay. पूण आतां क्रिस्तांतय नितीवंत जावंक आमी सोदतना हेरा बरी आमी पातकी म्हूण दिसता जाल्यार क्रिस्त आमच्या पातकाचें कारण म्हणचे की Because- बिलकुल नजो. Because earlier they were saying what? He was saying what? We are not sinners like Gentiles. पयले कितें म्हणलें आमी हेरा बरी आमी पातकी न्ही. And no one is justified by works of the law. कित्याक त्या वेळार कोणाय की साध्य ना नियमशास्त्राच्या Now कामा he's वरवीं saying- स्वाकामा वरवीं नितीवंत So जोडूंक. does that mean Christ is responsible, or is he the advocate or promoter of our sin? तर आमी For the Jews now? गुन्यांव करूंक जाता की आमकां क्रिस्त आमच्या पातकाचें कारण म्हणूंक जाता की Certainly not. No, not at all. नजो म्हणटा बिलकुल But नजो. for if I or anyone else should rebuild through word or by practice what I once tore down, the belief that observing the law is essentially for salvation, I prove myself to be a transgressor. Okay, put this 18th verse in NLT, please. हांवें मोड उडयलेल्या
आणि हांव परत्यान बांदून हाडीन जाल्यार न्ही जाय की हांव गुन्यांव 18th verse in NLT. Give you more simple. Okay. Rather, I am a sinner if I rebuild the old system of law I already tore down. So he's saying, 17th, I'll read in NLT also. But suppose we seek to be made right with God through faith in Christ, and then we are found guilty because we have abandoned the law. Would that mean Christ has led us into sin? Absolutely not. But he says, rather, I am a sinner if I rebuild the old system of law I already tore down. For when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements so that I might live for God. Okay? Now, we all know Galatians 2:20. Yes or no? आमकां रेखल्या कळीत जाता गलातकार बरयलो 2 अध्याय 20 वळो Do you know what it says, Galatians 2:20? कितें म्हणटा 2:20 क्रिस्त सवे म्हाका कुसायला Very good, very good, very good, हांव very आतां good. जियेता तो हांव न्ही बागार क्रिस्त म्हजे ते जियेता रक्त मसान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासून आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता We all know Galatians 2:20. आमकां एकल्या गलातकारां बरयलो 2 अध्याय 20 कळयता But before he writes 2:20, पूण दुसरी 2 अध्याय 20 बरोवच्या पयले look at the things what he's sharing with us from 16:15 onwards. तांतून 16वी वळी जावन कितें पुरो आमच्या ताणें वांटून घेतला पळय आमी Now he's telling, rather I am a sinner if I rebuild the old system. Now Apostle Paul is telling us, when Jesus died on the cross, कितें पाऊल अशें सांगूंक अशें म्हळ्यार केदाळा जेजू क्रिस्त कुसार मेलो he met all the requirements of the law. हर एक ताणें नियमां पाळ्ळी And together with him, आनी ताच्या सांगाता the one who believes in him जो कोण ताका सत मानता also died with the requirements of the law. ते नियमशास्त्र कितें पाळूंक घातले आमी ताच्या सांगाता मेल्या Understanding? When Jesus died on the cross, the केदाळा जेजू क्रिस्त कुसार मेलो Bible says we also died with him. ताच्या सांगाता आमी मेल्या When he was buried, केदाळा पुरले ताका we are also buried with him. ताच्या सांगात आमकांय पुरलो When he was resurrected, केदाळा तो पुनर्जीवन जालो we are also resurrected आमी with ताच्या him. सांगात आमी पुनर्जीवन जाले And the more good news is, आनी बरी खबर कितें म्हळ्यार he is sitting at the right hand side of the Father in heavenly places. तो सरकार बापाच्या उजव्या कुशीं बसला You and I are sitting with him. आमी ताच्या सांगाता बसून आसा This is the gospel. Let's ही give a जावन big आसा hand बरी to the खबर Lord. गुड न्यूज गॉस्पल Hallelujah. हालेलुया You might be seeing yourself sitting over here, जावंक पुरो तुमी हांगा चिंतात हांव ह्या जाग्यार बसून आसा but the truth is you're sitting in the heavenly places in the Ono- right hand side of the Father together with Christ. सत कितें म्हळ्यार भावार्थान तुमी जेजू बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू सांगाता बसून आसात That is the truth. That's why we say, you shall know the truth and the truth shall set you free. त्या देखून हे बरी खबर केदाळा कळी जाता म्हळ्यार तुमी सत जाणा जाता जाल्यार सत तुमकां सुटका दिताले That is why Apostle Paul says, renew your mind. Do not be conformed to this world, but be you transformed by renewing of your mind with this truth. त्या देखून सांग पावलो हे सत समजूंक काल्या करता ह्या संसाराची साल तुमी आदारे नाकात बदलाक तुमची मोना नवी करा म्हणटा Now, even though I'm standing here and preaching the word of God, जावं पुरो हांव हांगा रावून देवाचे उतार प्रगट करता by faith I believe I'm sitting in the heavenly places at the right hand side of the Father with Jesus. भावार्थान हांव सत मानता जेजू बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू सांगात हांव बसून आसा उजव्या That कुशीक is my home. ते जावन आसा म्हजें घर I'm just completing the mission and the purpose what God has for me in this place right now. कितें देवान म्हज्या जिवितान काले उद्देश आसा ते हांव संपूर्ण करूंक हांव आसा ह्या जाग्यार But by renewing this mind, I believe that I'm at the right hand side of the Father in my heavenly Father's house. केदाळा मोन हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव बदलिता हांव बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू क्रिस्ता सांगाता बसून आसा म्हूण And हे now, म्हजें घर now जावन let's आसा say this sister is doing something wrong to me. आतां म्हाका ही भयण कितें म्हाका कांय वायट सूख करता तर I know who I am. त्या म्हाका कळीत आसा हांव कोण म्हूण So I'm not called to keep the offense or the hurt what she is giving me. कितें ती मन दुखयता या दूख दिता हांव तें कान दवरिना But the Christ who lives in me, आतां कितें क्रिस्त म्हजे थंय आसा he जियेता loves her the way she is. कितें कसो ताणें मोग करता तें आसा बरी मोग करता
I know this truth, केदाळ हे सत म्हाका कळी जाता I will not react what she has done, हांव तिथे कितें करता ताका प्रतिक्रिया दाखयना but I will only respond to her with love. हांव प्रतिरोध करता कशें मोगा वरवीं So by looking at this love, what she is getting from me, even though when she has hurted me, जावंक पुरो ते दुखयता तेन्ना म्हजो मोग ती अनुभव करता म्हजे भितर असल्या जेजू क्रिस्ता मरिफात that will give her that, a point to think. I did so much, but she's still not reacting. What is this? This is something different. ते दळा ती चिंतूंक पडटा हांव इतलें वायट करनी ती कितें म्हाका मोग दाखयता त्या वेळार ती ते बदलावण येवंक सुरू जाता That is how she will taste the love of Christ through me. तशें त्या मरिफात म्हजे ते असल्या क्रिस्ता मरिफास ती जेजूचो मोग अनुभव करूंक शकता That's how you give the opportunity for that person to experience the love of God. तशें आमी एका व्यक्तीक अवकाश करूंक दिवंक आसा जेजू क्रिस्ताचो तो मोग अनुभव करूंक Give her that, curiosity to know how she can do that. आणि तिका समजाचे ये व्यक्ती कशें अशें पुरा करनासा म्हणल्यार You तिका know, आशा a उपजावची person can hurt you, जो तुमकां कळीत आसा जो व्यक्ती Always तुमकां remember. दुखयता उडास दवरा and listen carefully. आणि ऐका जागृत करणं When somebody is hurting you, जो कोण तुमकां दुखयता is not because that person is bad. ताचो अर्थ तो व्यक्ती वायट म्हण न्ही It is because कित्याक म्हणल्यार somebody else has hurt that person. कित्याक कोणेगी त्या व्यक्तीक दुखयला That person is already hurt inside. कित्याक ताच्या भितर ते दूख आसल्या That वरवीं is why he is giving that whatever is inside. त्या देखून ताच्या भितर काय आसा तो तुका दिवन आसा So when Christ is in you and you know this truth, जर तर येसत कळीत आसा क्रिस्त तुज्या भितर आसा म्हणून and when you know that Christ is in you, and now you know only you are supposed to give love because Jesus is living inside of you, and when you give that love to that person is receiving something different and not the hurt what that person has received earlier. कितें म्हळ्यार खेदाळा तुका कळी जाता म्हणजे ते जेजू क्रिस्त आसा ताच्या मरिफात तूं मोग करताय जाल्यार ताचे ते बदलावण आसा तेदाळा तो दूख आसा ते स्वीकार करिना तो देवाचो मोग ताच्या जिवितांत तो अनुभव करता So when you do that action of giving love to that person, केदाळा तुमचो मोग तो कार्य रुपान तुम्ही घालतात the hate what that person is having inside is getting replaced with the love what you have given. केदाळा ताच्या भितर असलो तो द्वेष वचून देवाचो मोग ताच्या भितर भरता Do you understand how you can do the changes in somebody's life? आता तुमकां कळलें की कशें अनेकल्याच्या अनेकल्याच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक या बदलावण हाडूंक शकता म्हणून This is how you can do that. कशें ह्या परी आमी करूंक आसा And as we were learning in the first class that you need to make, God has given you a beautiful gift to make a choice. आमी पयल्या क्लासीर शिकले देवान आमकां वर्तेक देणे दिला ते जावन आसा आमकां एक विसवण्याचें स्वातंत्र्य दिलां So make a choice not to react but to respond. त्या देखून ते विसवण आमी प्रतिक्रिया दाखोवंक न्ही प्रतिरोध देवा सारक्याच्या मोगान करूंक आमी प्रयत्न करया Okay, can we have that scripture again? Galatians 2. 18th verse, English please. Okay, see. So rather I am a sinner if I rebuild the old system. Now when we were talking about the burial, crucifixion, burial and resurrection. आमी केदाळा जेजूचे काय म्हणटात मेलो पुरलो आणि जीवन जीवन झालं झालं. ताच्या उलयल्या Okay, so through that we are also crucified. Yes or no? आमी ताच्या सांगात आमकां किळायले We are also buried. आमकां पुरले We are also resurrected. आमी पुन्हा जीवन Now जाले I'll give you an example. आता तुमकां एक उदाहरण दिता If a person is having any sickness in the body, पळय चिंत्या एका व्यक्तीक ताच्या कुडीन ते कितें की भलायकेचे समस्या आसात okay, let's say a cancer, जावंक पुरो एक कॅन्सर and let's say the person died with the cancer. केदाळा एक व्यक्ती कॅन्सरान मरता Now, where that sickness has come, खंय जावन ती पिडा आयली where that sickness has come to the body, right? खंय आयली सॉरी खंय ती पिडा आयली Where that sickness has come to the कुडीक- spirit, कुडीक, to वैगी. the soul, or to the body? कुडीक To the body, right? When that person died with the sickness, केदाळा व्यक्ती त्या पिडेंत मरता you bury that person, ताका आमी पुरता and when that person, let's say, resurrected, आणि तो पुन्हा जीवन जाता that sickness is coming back with that body. त्या कुडीक परत ती पिडा येता आ? Sickness comes to that resurrected person. पुन्हा जीवन जाल्या No, त्या right? कुडीक ती पिडा येता The sickness has already been buried. कित्याक तो The disease मरताना has ती been- पिडाय पूर्ण जाल्या वैगी Yes or no? वैगी न्ही Because the sickness has come to the body. कित्याक पिडा येवची कुडीक कुडी घेऊनची Kudi kyunchi. So when the dead body is buried with the sickness, केदाळा कुडी सांगता ती पिडाय आमी पुरता and now when the person is resurrected, आता तो व्यक्ती जीवन जालो sickness comes to that body. त्या हा, पिडा ती परत त्या कुडीक येता No. ये ना So rather I am a sinner if I rebuild the old system of law I already tore down.
So, for when I tried to keep the law, it condemned me. So, I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements so that I might live for God. I'll explain. It says, for when I tried to keep the law, when केदळा a हांव person प्रयत्न करता नियमशास्त्र पाळोंक when a person was born to Adam's nature, केदळा एक व्यक्ती आदामाच्या सैमांत जल्मालो we were all born to Adam's nature. आम्ही हरी एकली आदामाच्या स्वभावान जल्माल्या वैगी In the Mount Sinai, the law came through Moses. केदा सिनाई पावर तर मैज मुखांतर ते नियम आयली Whose law came? कोणाची God's law came कोणाची नियम through आयली Moses. देवाची मैज to men. मरिफात देवाची नियम देवाची आयली नियम आयली. वैगे Agreed? वैगे Okay. Now men were living to keep the law. कित्याक मनशाक ते पुरा नियम पाळोंक असली वैगे Yes or no? वैगे Now, as we believe now in our Lord Jesus Christ, केदळा आम्ही जिजूक संतत नाव जिजू क्रिस्ताक as we believe in our Lord Jesus आम्ही Christ, केदळा सोम्याक जिजू क्रिस्ताक आम्ही सत्वंत आहों we are dead to ourselves. केदळा आम्ही आमच्या पातकाक आम्ही मेले आहों The Bible says we are crucified with Him, केदळा पवित्र पुस्तक सांगता ते We are सांगता buried with him. आम्ही ताचे सांगत आमकां पुरले we are resurrected आम्ही with ताचे Him. सांगता आमकां पुन्हा जिवंत केले When we are crucified, with what nature we are crucified? केदळा आमकां कुसायले केचो सैम आम्ही कुसायले आमचे पथकाचे सैम हा? पथकाचे Whose nature? कोणाचे स्वभाव मधी When we are crucified, with which nature we are crucified? खंयचे स्वभाव आम्ही जिजू क्रिस्ता सांगता कुसायले आदांचे Adam's nature. आदावांत पातकी स्वभाव When we वैगी. are buried, with which nature we are buried? तर आमकां खंयच्या स्वभावांत असताना आमकां पुरले आदावाचे स्वभाव Confused? हा आदावाचे आदावाच्या होय. When we are crucified with sinful nature. आता That is आमचे crucified now on the आमचे cross. पातकी स्वभाव कुसार खिळायले So that body is buried now. आता तीस कूड पुरली With Christ Jesus, with Adam's nature, body is buried now. जिजू क्रिस्ता सांगता आदामाचे Now स्वभाव when you are resurrected from that death, आता आम्ही त्या पुनर्जीवनपण जाले आहो with which nature are you resurrected? आता आमच्या ते कोणसो स्वभाव असा क्रिस्ताचे With स्वभाव. God's हा, nature. देवाचो स्वभाव असा Hallelujah. हालेलुया So now when you are crucified, that law what is given to you, that you are crucified for that law. He says, for when I tried to keep the law, it condemned me, so I died to the law. कित्याक ते नियमशास्त्र पाळोवंक म्हाका ते बोल्ड करताले पूण ते म्हाका गुन्यांवकार करताले आता कितें जालें ते नियमशास्त्र पाळलेले आमकां जायना जेजू क्रिस्ता सांगात हांव मेल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्तान ते नियमशास्त्र संपूर्ण केल्ल्या वरवीं What is he ताचे saying? सांगात हांव पुनर्जीवन न्ही म्हजे स्वभाव कुसायलो Now what is he saying? त्या I देखून am हांव died. नियमाक मेलो म्हणटा I त्या am देखून. died to the law. Yes or no? आता हांव नियमशास्त्राक मेलो म्हणटा देवाचे उतार There is one scripture. Okay. देवा पसत हांवें जिवनचे खातीर नियमशास्त्रा मरिफात नियमशास्त्राक हांव मोन पावलो आनी हाचे वरवीं क्रिस्ता सवय म्हाका कुसायला आता हांव जियेता तो हांव न्ही Okay. So he says, rather I am sinner. Okay. He says, I am died to the law. So when you are buried, you are died to that law which has the. Yesterday we were learning on Colossians 2, 14 and 15. आता केदाळा ताका पुरलो तेदाळ हांवूय ताका म्हजे सांगाता म्हजे स्वभाव पुरल्या वरवीं हांव त्या नियमशास्त्राक हांव मेलो म्हणटा देवाचे उतार Yesterday we have taken that Colossians 2. Brother was हांवें teaching. कालच्या दिसा कोलोसोगरांक बरयलो दुसरो अध्याय 13वी ओळ म्हणटा The legal documents which were there against you is nailed it to the cross. कितें पुरा म्हजे विरोध अपराधाचे लेखपात्र असले पुरा खिळावन नाश केले म्हणटा Now what देवाचे were the उतार documents? कितें ते लेखपात्र The things what we have broken the command, broken the law, and that is against you now. ते कितें पुरा नियमशास्त्र मोडले जावन Yes or आसा, ते no? आमचे विरोध असले What is against us? कितें आमचे विरोध असले The sin what we have committed. कितें आमी आदारले How पाताक do we know it is sin? Because it is against the law. कित्याक पाताक म्हळ्यार ते पुरा नियमाचे विरोध Yes or असले. no? वै की So न्ही? when you break the command of God, the law of God, केदाळा तुम्ही देवाचे नियम या उपादेश मोडटात there is a penalty to pay for us. ताका फारीक पळोवन आमी बरोवंक आसा And the wages of sin is कित्याक मरणाची पथकाची मजुरी मरण maran. मरण Yes or no? वै की न्ही So have we died or no? तर आमी मेल्या की ना Are you happy that you died? तुम्ही आता खुशी पावल्यात की मेल्यात म्हणून वय खुर्सात ना तुका खुशी आसा तू मेल्या म्हणून? खंयच्याक मेल्या पथकाक Ah, praise the Lord. आमी आता Thank you, पातकां Jesus. मेल्या. So he says,
I died to the law, so I stopped trying to meet all its requirement because the law demands. आता हांव तो काल म्हणटा हांव ता नियम शासक मेल्ल्या वरवीं आतां हांवें ते कितें करूंक पुरा सकता ते हांवें रवयला म्हणटा. The law asks you to keep this, do this, do this. If you कित्याक don't do, there is a curse on you. नियम शासक काल म्हणटा ते कर हे कर 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 तू करिना जाल्यार तुजेर शिराप येता. Yes or no? वय की नाही. Deuteronomy 28, it says, when you keep the command, there is a blessing. If you break the commandment, there is a curse. ते द्वितीय म्हणटा उपादेश पडल्यार आशीर्वाद पाळिना जाल्यार शिराप म्हणटा. Yes or no? वय की नाही. So there is surely curse when you break the command. जर खंडित जाले तर उपादेश म्हणल्यार शिराप आसा म्हणून. For that law which brings the curse on you when you break it, now together with Christ, you are died to that law. आता कितें जालें म्हणल्यार ते नियम शास मोडल्या वरी तू शिराप तुजेर येतालो केदाळ तू जेजू क्रिस्ताक एकवटलोय आता तू काले जाले ताका सत मानल्या वरी ताका स्वीकार केल्या वरी त्या नियमाक तू आता मेलोय. Are you following? आता समजाता. So there is no point of you thinking I need to work the works of the law to be righteous in the eyes of God. त्या देखून देवा मुखार म्हज्या स्वा कामा वरवीं या नियम शासाच्या कामाक लागून हांव देवाच्या नितीवंतपण जोडचे प्रयत्न करूं नजो. Because no one can earn their salvation because it is the free gift of God. कित्याक आमचे सलवासा पसत हांवें वावरूंक तो जोडूंक जायना कित्याक एक देवाचे एक धर्मार्थ देणे जावन आसा. You know, now we are all under the grace. कित्याक आतां आमी सकट देवाच्या कृपेखाल आसा. It is His work that saved me. कित्याक ताणें केल्लें काम म्हाका बचाव करूंक शकता. Just like when you go for the wedding केदाळा तुमी एका काजाराक वेतात and then there is a buffet over there, ते जेवणाचे बफे आसा you काउंटर know that you are not paying for that. तुमकां कळीत आसा तुमी ताका पयशे दिवनात. You only has to go and enjoy that what it is तुमी there. खाले आसा ते वचून काणगोन खावचे. That is called grace. It ताका has म्हणटात just been given to you, कृपा ते जावन आसा तुमकां फकत फुकट दिल्ले. but you need to step out by faith. पूण तुमी भावार्थान वचून स्वीकार करूंक आसा. Hallelujah. Hallelujah. If you sit there and say, oh, so expensive food, so nice food, is it really, it is free? Should I go and get it? Should I go? Let me see if somebody is going. Nobody is going. That means it's not free. I might have to pay. It looks so yummy. It looks so good. It looks so presentative and this, that. So should I go or no? Am I worthy? Am I this? जर That तर तू means you don't know. बसून असल्यार इतले बरे आसा का इतले रुचीक आसा म्हणून सांगल्यार तुका पोट भरता की या कोण उठून येता गेल्या उपरांत हांव येता तेची चिंतल्यार तुजें पोट भरता की ना. No, meaning if you see the food केदाळा तू खाण पळयताय and the जेवण food looks really expensive food and different kinds of food, जायते ते मोलादिकाचे आणि बरे बरे व्हेरायटी असतात and you are sitting over here आणि तू हांगा बसून and you are thinking, am I worthy to go and have that? हांव फावो की ते वचून ते स्वीकार करूंक Or maybe should I have to pay for that? या ताका वचून हांवें पयशे दिवचे की Because it looks really more, what do you call that? Expensive. Not expensive, it looks classy and not my type, like I'm not worthy. वय हांव फावो की येते व्हडले इतले बरे खाण खावंक. If you're thinking like that, जर तर तू तशें चिंताय you're not operating by faith. तू भावार्थान मेटा काडिनाय. And you're not enjoying what is just before you, which is given to you free. तू कितें धर्मार्थ तुका दिला तू तेचो अनुभव करूंक शकनाय. Yes or no? वय की नाही. When you go there, even though, because this is just a food, what I'm saying is what we received through our Lord Jesus Christ by grace, that is something cannot compare to anything. आमी खाली खाणा विशयान उलोवन आसा पूण जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां कितें मेळ्ळा ते खंयच्या की आमी तुलन करूंक साध्य ना. That is why a person can say, am I really worthy to be forgiven because I have done this. त्या देखून लोक खाले म्हणटा हांव फावो की म्हाका बॉक्सांनी मेळटा की हांवें ते पुरा केला म्हणटा. And the person is focusing what he has done or she has done, जर तर जो व्यक्ती ताणे कितें केला ताचेर तो ध्यान दवरता, missing on lifting up their eyes and look unto Jesus what happened on the cross. तो चुकता जेजून कितें केला कुर्सार ताचे बसत. Because we are missing to lift our eyes and look unto Jesus what happened on the cross, कितें दोळे उबारन आमी जेजून क्रिस्तान कितें केला ते पळोवंक सुकल्या वरवीं my focus is on myself, and that's where I miss to enjoy the grace that I'm already forgiven. म्हजें ध्यान म्हज्या कामा वरवीं आसल्या वरवीं त्या कृपेचेर कितें आसा देवान दिल्लें म्हज्या जिवितान अनुभव करूंक जायना कित्याक देवान म्हाका येदुळसो बक्षिला. And I live in that guilt and condemnation तेन्ना हांव जियेता त्याच गुन्यांवकार कांतावणे वरवीं which comes from the devil. ते सैताना जावन येवचें जावन आसा. Guilt and condemnation come from the devil. गुन्यांवकार आनी कांतावणी सैताना जावन येवचें जावन Because आसा. Bible says those who are in Christ Jesus, there is no condemnation for ताका them. देवाचे उतार सांगता कोण जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसा ते गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसा लबाना Yes or म्हणटा. no? वय की नाही. When you are in Christ Jesus, according to Romans chapter 8 verse
1, there is no condemnation for you. देवाच्या उतराप्रमाणे रोमाकारांवरील 8व्या अध्यायान पहिली वळ्याप्रमाणे जर जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान असल्यांक गुणावकार म्हणल्यार फैसा लाभाना म्हणटा म्हाका आनी तुका. If every day I'm looking unto my life, my lack, will I be able to help others? जर तर मजेत जिवीत म्हजे विशीं चिंता जाल्यार हांव हेरांक कुमो करूंक शकता. So when I focus on my sins all the time and what bad things I'm doing and of my bad behavior and not looking unto Jesus, I'm not giving myself a chance that grace to flow in my life. केदाळा म्हजेच हांवें कितें केलां सूख केलां म्हज्या कामावचेर तेच चिंतून आसा जाल्यार देवाच्या कृपेक म्हज्या जिवितार काम करूंक हांव अवकाश दिना. But for that, I need to know that I'm already dead. त्या देखून हांवें समजून काडून की हांव त्या नियमशास्त्राच्या कामाक हांव मेला म्हणून. That where I was born with a sinful nature, I'm already crucified with Christ. I was already buried for that old nature, and now after 3 days when I was resurrected with Christ Jesus, I am resurrected with a new nature, that is a righteous nature, God's nature, standing right with God. With that nature I am resurrected with Christ, and that is by faith. जावंक पुरो हांव पातकी जावन जल्मला जाल्यार आतां जेजू क्रिस्ता मरी फात ताका सत मानल्या वरवीं ते म्हजे पातकी साहेब कुसायला ताच्या संग आतां पुरला ताचें नवें जिवीत मेळ्ळां ते जावन आसा जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या वरवीं ते जावन आसा देवाचें नितीवनपण जावन आसा. Now when he says, for when I tried to keep the law, it condemned me. कित्याक हांव नियमशास्त्र पाळटना ते म्हाका Because गुन्यांवकार every time करता. when you try to keep the law, it's not enough. खाली तर नियमशास्त्र पाळल्यार पावना. Because it only demand and demand and demand and no supply the help. ते करूंक मात फरमायता पूण कशें करूंक आमकां आदार मेळना. It will only tell you, do this, do this, do this, do this, but it is no help. पूण खंय ते सांगता खाली ते हे कर म्हण कशें करचें कुमोक आमकां मेळना. But under grace, पूण देवाच्या कृपेंत He's under grace, कृपे वयर His grace and the Holy Spirit is your helper. तेला कृपेचेर आनी तुमी देवाचेर ताणें केल्ल्या कामाचेर पाती न्हू जाल्यार ती कृपा आनी पवित्रात्मा तुमकां कुमो करता. Hallelujah. हालेलुया. Now he says, for when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law and I stopped trying to meet all its requirements so that I might live for God. So now when you believe that you are resurrected with Jesus Christ, now you have a new life, a resurrected life by faith in Christ Jesus. You are living for God. आता देवा पसत हांवें जिवनचे खातीर नियमशास्त्रा मरिफात नियमशास्त्राक हांव मरण पावला आनी हाचे वरवीं क्रिस्त सवय म्हाका कुसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे ते जियेता. 19th, आं 19th, Continue. last line, 19th. नियमशास्त्राक हांव मरण पावला आनी हाचे वरवीं क्रिस्त सवय म्हाका कुसायला. I might live for God. हांवें आतां देवा पसत जिवंक आसा. Now let's ask a question to ourselves. आतां त्या पसत म्हाका हांवें ते सवाल विचारूंक आसा. Can be that I received Jesus 10 years ago. जावंक पुरो 10 वर्सां पयलीं हांवें जेजूक स्विकार केला. Maybe I received Jesus 10 years ago. 10 वर्सां पयलीं हांवें जेजूक My स्विकार Lord केलो and Savior. म्हजो सोम्या सोडवंदार How म्हणून. much I lived for God पूण कितले हांव देवा and how पसत much जियेला. I lived for myself. कितले हांव म्हजे पसत हांव जियेला. It's a question एक for सवाल all जावन of आसा. us. सकता You answer to yourself. तुमकां आसा तुमी विचारा. If you believe that Jesus, your Lord and Savior, and you have received Him, how much we lived for God and how much we lived for ourselves. जेजूक आमी आमचो सोमी सोडवंदार क्रिस्त म्हणून स्विकार केला जाल्यार आमी कितले देवा पसत जियेला आमी आमच्या पसत आमी कितले जियेले हांव. You got the answer for yourself? तुमकां आसा तुमकां Did you सवालाक answer जवाब मेळ्ळी. yourself? Not for me, Really? okay? You answer for yourself. तुमकां सवालाक जवाब तुमीच दिया. Now let's go to the 20th verse. आतां 20वी वळखी आमी. So, can you put in KJV, please? This side, yeah. Yes. Now see, he says now, for though I through the law am dead to the law, that I might live unto God. Now he says, I am crucified with Christ. आतां कितें म्हणलां देवा पसत हांवें जिवनचे खातीर Now Galatians 2:20. नियमशास्त्रा मरिफात नियमशा मरण पावलो. Not by the works of the law. He says, I died to the law. आतां खाले म्हणटा हांव नियमशा मेलो म्हणटा. And now he is living unto God with a new life. आनी नव्या त्या जिवितांत And देवा this, पसत आमी and जिवनचे this जावन new आसा. life comes to him by he believing and having the revelation by the Holy Spirit. Now he is considering himself that I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. आता जेजू क्रिस्ताचेर पातीनी दवरल्या वरी पवित्र आत्म्याच्या उगडापणा वरवीं सांगता पावल हांगा क्रिस्त सवय म्हाका कुसायला
हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, बगार क्रिस्त म्हजे ते जियेता, रक्त मसान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. हां, ते रक्तमासाचे रीड दॅट लाईन. आणि जिवीत रक्तमासान हांव जियेता हां. ते जिवीत, कसो जियेता? रक्तमासान हांव That जियेता means what? ताचो अर्थ कितें? He is not speaking that his life after he is going to heaven. ताचो अर्थ न्ही तूं स्वर्गाक गेल्या उपरांत तेचे जिवीत He is talking about the life which I now live in the flesh. आतां कितें The way how you and I are living right now. आतां कितें आमी जीवन आसा ते जिविता विशयान उलोवन आसा. The life with that रक्तमासाचे. रक्तमासाचे. The कुडीन life जियेता. कुडीचे जीवित तुझे कुडीचे जीवित आत्ता आतां जीवन जियेता. आसात. After receiving Jesus and knowing the truth, केदाळा- now he is telling I am crucified with Christ. केदाळा Crucified the old nature. केदाळा जिजूक सत मानले स्वीकार केले, केदाळा तुझे आदले स्वभाव कुसायले किळायले आनी पुन्हा जिवन पळय जिवनपण जालोय ताचे उपरांतले जिवीत आतां कितें तूं जीवन आसा हे रक्तमासाचे जिवीत त्या विशयान उलोवन आसा. Now he's saying the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा रक्तमासान हांव जियेता ते म्हजो जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे पासून आपलीच बेटवणी केल्या त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था Now the वरवीं. life what you live in the flesh. आता कितें कुडीचे आमी जिवीत जीवन आसा हांव कुडींत. Have you received Jesus your Lord and Savior? तुम्ही जिजूक सोमी सोडून स्वीकार केला. So the life what you live now in the flesh, आता कुडींत आता जीवन आसा ते we need to जिवीत live by faith of the Son of God. आता देवाच्या पुताच्या भावार्थावरी तुम्ही जीवंक आसा. That it is not I, but it is Christ who live in me because I am crucified with Him. ताका हांव आता जीवनचे न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता ताच्या मुखान. So whatever you do today, कितें आज तुम्ही कितेंय काले करनासात, whatever action we are doing today, कितेंय कार्य करनासात, whatever works of the law we are doing today, नियमशास्त्राची कामां या स्वकामां कांय करनासा that तुम्ही. is nothing in the eyes of the Lord. We would be tired of doing and doing and doing because it is not counted, because you are saved by grace through faith and not by the works of the law, because you are completely justified, declared righteous is only by you putting your faith in Christ Jesus, believing in Christ Jesus, receiving Him as your Lord and Savior, and when you do that, you are made righteous. तुम्ही आता कितें बरं काम करनासात त्या कामावरी नितीवंतपण जोडूंक जायना. ते करून करून तुम्ही थकतात. फकत ताच्या कृपेचेर भावार्थ दवरली तुमकां ती सोडवून लाभल्या. ते देवाचे एक धर्मार्थ देणे जावन आसा. ताच्या मरिफात भावार्थ दवरल्या वरवीं ते तुमकां मेळचे नितीवंतपण जावन आसा, देवाचे नितीवंतपण. Now there is lot to teach, but time is running. But let's see here. There is one law is remaining now. For I through the law am dead to the law. Now which law he is speaking about? Whose law he is speaking about? Moses' law, right? Now he says, I am dead to the law that I might live unto God. Now in the new covenant, God says there is one law is given to us, and that fulfills the whole law. हांगा कितें म्हणटा म्हळ्यार हांव नियमशास्त्राक मेलो कित्याक देवा पासत जिवनचे खातीर नव्या करारांत एक नियम आसा. ते एक नवे करारांतलो नियम काले करता संपूर्ण नियमशास्त्र पाळिल्ल्या बरी जाता. Hallelujah. हालेलुया. In Romans, रोमन्स can you go to Romans chapter 13? Verse 8. एकामेकाचो मोग करचो. Now you must be thinking, are we learning here against the Moses law? No. तुम्ही चिंतूंक बरो आमी नियमशास्त्राच्या विरोध आसा घेवन मैजेक दिल्ल्या. That are we No. teaching don't keep the law? आमी सांगता की नियमशास्त्र पाळी नाकात म्हणून. The whole law is fulfilled by one law, and that law is written over here. Fulfilling the law through love. Hallelujah. संपूर्ण नियमशास्त्र एका नियमावरवी संपूर्ण जाता. तो Before जावन we आसा. finish the teaching, let's not understand this way that we are speaking not to keep the law. त्या देखून आख्या जावचे पहिले तुमचे सांगचे म्हळ्यार ताचो अर्थ नाही की Nothing नियमशास्त्र पाळूंक ना against, म्हणून. nothing against the Moses law, आमी मोइजेच्या नियमशास्त्र विरोध नाही. because the Bible says the law is holy, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता the law is नियम just.
पवित्र जावन आसा, the law is good. बरे जावन आसा. But if I try to Holy जावन justify आसा. myself with the works of the law, पूण म्हज्या कामा वरवीं हांव नितीवंतपण जाता जाल्यार नियमशास्त्राक लागून then I'm coming under the law, and if I break one, there is a curse on ते me. दाडा हांव नियमशास्त्राच्या हाताखाल येता हांव तर एक तातूंत मोडल्यार म्हजे ते शिराप Because through our Lord Jesus Christ, ते दाडा जेजू क्रिस्ता मरिफात not by the works of the law, न्ही नियमशास्त्राच्या but कामा वरवीं purely by the grace of God, I am saved by faith. कित्याक हे जावन आसा फकत देवाच्या कृपेचेर भावार्थ वरवीं आमकां सोडून लाभले. Hallelujah. हालेलुया. Now see, owe no man anything but to love one another, for he that loved another had fulfilled the law. पण हांगा कितें म्हणटा Read in Konkani, please. एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसलाय रिणांत तुमी रावं नाकात, कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. Say that again. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. Again. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो पेल्याचो मोग करतलो पेल्याचो मोग करतलो सगळे सगळे कितले सगळे कितले ते दिल्ले आमकां सगळे दिल्ले कितले सगळे म्हळ्यार कितले दिल्ले कितले 10 दिल्ले नाही, more. कितले दिल्ले आमकां ते नियम 10 न्ही बट इन रियलिटी इट्स नॉट 10 इट्स 613 पळोवंक गेल्यार 613 प्लस आसात. 613च्या वयर आसा आं. पूण आमकां बरोवन 10 दिल्या आनी आमी आतां ते 10 घेवन आसा दवरूंक एकय जायना. हालेलुया. हालेलुया. एक दवरलो दुसरो मोडटा. But what the scripture says over here, पूण हांगा कितें how देवाचें the म्हणटा law, the whole law gets fulfilled. It says, for he that loveth another has fulfilled the law. कित्याक पेल्याचो मोग करतालो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. Now read the 9th verse, brother. प्रद्वार करिनाका, जीविशी मारिनाका. उगड आसा येता खंय आसा हें बरयल्लें खंय बरयला नियमशास्त्र उपदेश न्ही हे नियम न्ही नियम is it not a law, commandments? हां. Yes or no? What is that written? You shall not do this, you shall not do that. सोरी नाका, हां. पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका आनी हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसा जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात. Only 9th, huh? Only Wait, 9th you read, huh? wait, ninth. You read the 9th? Wait, Can you ninth. read it again, brother, please? प्रद्वार करिनाका, जीविशी मारिनाका, सोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसा जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात. Correct? Now these are the law, right? ही पुरा नियम वय गे. Yes or no? And we are doing this by heart all of our life. आमकां हे पुरा बायपाट करता वय गे आमच्या करूंकूच आसा हां. नाल्यार मार्क्स मेळना. करूंक जाय तुमी हांव ना म्हणिना करूंक जाय म्हणल्यार आतां 10वी वळ कान दिवन आयकात. आतां 10वी ओळ कितें म्हणटा पळया. मोग पेल्याक कसलेच वायट करिना, देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. Say it again. मोग पेल्याक कसलेच वायट करिना, देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. आमकां 10 on 10 मार्क्स जाय म्हूण आमी सारके बाय हार्ट कोण एग्जाम दितात पूण मोगा विशीं आमकां कांय गुत्त ना. I have nothing to do with the love, but I'll pass the exam, get the marks, and I'm done. Yes or no? वय की नाही. Are you all understanding something here? कितें म्हणी तुमकां समजालें. Hallelujah. हालेलुया. So whatever we are trying to do, कितें आमी करूंक शकता कितें काय म्हणी the works of the law ते नियमशास्त्राक लागून कामां is not saving us. ते आमकां बचाव करूंक शकना. It is His grace, कित्याक फकत कृपेचेर which is through faith, भावार्थ दवरल्या वरवीं we are saved. आमकां बचावी मेळ्ळ्या. There is nothing more than that. ताच्या की जवळ ते कांय ना. And there is only one thing that fulfills all the works कितें हर एक कामां संपूर्ण कितें करता म्हळ्यार is that love. तो जावन आसा मोग. And that love is
God kind of love. कित्याक तो मोग ही देवासारकेसो मोग It जावन is आसा. an agape love. तो जावन सागापे मोग, It is one-sided love. तो एका वाटेसो मोग, It is sacrificial love. तांदून सॅक्रिफाइस त्याग आसा. So when that 9th verse is speaking, केदाळा नवी वळ do not म्हणटा commit adultery, do not steal. तुवें परद्वार करिनाका, If you जीविशी love मारिनाका. your brother, जर तुजो भावासो you मोग will not करताय, go to steal to his house. तू ताचे सोरूंक वचो नाय. If you love that lady सर तर त्या बहिणीसो मोग करताय, with God kind of love, देवाच्या सारख्या मोगान you will not think of doing anything wrong with her. ताका वाईट करूंक तू अशें नाय. So if you are having that love of God in your heart, सर तर तुज्या काळजान देवासारकेसो मोग आसा. you will by default will not do any of these things. ये हरी एक कांय करूंक तू वचना हे सांगत्यो. So the main thing what I need to know, the root is called love. ताका मूळ हांवें जाणा जाय जे ते मूळ जावन आसा मोग. Hallelujah. हालेलुया. And how that love will come in your heart? कसो तो मोग तुमच्या काळजान येता? कसो येता? आ? कसो? कसो येता? जावं येतलो? कोण सांगता कसो येता वो येतलो? उलोवण्यांत येतलो? माय मोगान उलयल्यार मोग येतलो? तुजे कडेन 10 रुपये असल्यार मात 5 रुपये दिवंक जाता मू. Okay, can you put Romans 5:5? So don't think of going and getting love from somewhere. त्या देखून तुम्ही चिंतिनाकात काही वचून मोग काडूंक जाता म्हणून. Okay, can you read in Konkani? असलो बरोसो आमकां निराशी करिना. Do you know this scripture? तुम्ही ऐकाला? Then how did we fail in saying this scripture that love will not come from somewhere now? It has been already poured in my heart. कित्याक आता मोग भायर जावन येना, ऑलरेडी देवान म्हज्या भितर घाला. Now why I'm saying that it will not come from somewhere outside, because all of you in the beginning agreed that you have received Jesus as your Lord and Savior. कित्याक तुम्ही सांगून आसा हांव भायर जावन तुमकां मोग येना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तुमी येदोळसो जेजू क्रिस्ताक If सोमी सोडोनदार म्हणून स्वीकार केला. if you would have not received him till now, जर तर तुम्ही आता म्हणसर ताका स्वीकार करूं then I would have told you, receive him as your Lord and Savior, and the love of God will be poured into your heart. हांव तुमकां सांगती आसली जेजूक सोमी सोडो स्वीकार करा, तेन्ना तुमचो देवाचो मोग तुमच्या काळजांत वतला म्हणून सांग. But because you said you have already received him as your Lord and Savior, जाल्यार तुम्ही येदोळसो जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडोनदार स्वीकार केल्ल्या वरवीं now the love will not come from somewhere outside, आता त्या देखून मोग तो भायर जावन येना. because it is already given to you in your heart. कित्याक तुम्ही स्वीकार केल्यावर येदोळसो तो तुमच्या काळजांत दाराळमापान वतला. So let us not go outside to love somebody. त्या देखून मोग करच्या भायर वचूं नाकात. Let's renew this mind तुमचे मन तुम्ही परिवर्तन करा. with this truth. कशे या सतांत. And what does this truth says? कित्याक कितें हे सत काले म्हणटा. Now can you read 5:5? असलो भरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. वतयतलो, वचचो आसा, आ? दिवचो आसा, इल्लो इल्लो दितलो. कसो वतला? दराळ. आता तुमकां कन्फर्म जाले मोग तुमच्या भितरूच आसा म्हणून? आता कालें करूंक आसा? आता कितें करीचे तर मोग भितर आसा, काले करीचे. मागीर ह्या गोड उतरांनी भायर काडूंक? गोड उतरां उलयले म्हूण मोग आसा तुका त्या मनशा विशीं म्हूण तशें जरुरी ना. बरी बरी उतरां उलयतात, गोड गोड उलयता म्हणटा असो अर्थ न्ही की मोग आसा म्हणून. सेटन बरो उलयलो हेवे लागीं, सैतानी बरे पॉलिश करून उलयता. काळजान मोग आसलो. मोग असलो भितर. गोड उतरां इज नॉट द एविडन्स दॅट यू हॅव लव. बरी गोड गोड उतरां उलयता म्हणटा असो अर्थ न्ही की मोग आसा म्हणून भितर. हांव म्हज्या धुवेक कितें चूक केलें जाल्यार बरें तापयता, म्हळ्यार म्हाका मोग ना ताजो. सो गोड उतरां म्हणल्यार निशाणी न्हय मोगाची. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. So let us not go outside to find the love, त्या but let देखून us know this मोग truth. भायर सोदूंक वचो नाकात. Let's know this truth that whatever I need to give somebody has been poured in my heart the day I received Jesus as my Lord and Savior. हे सत आमी जाणा जायचे. कितें हांवें हेरांक दिचे तर म्हजे भितर काले आसा ते सत हांवें जाणा जायचे. केदाळा तुमी जेजूक सोमी सोडोनदार म्हणून स्वीकार केलो, त्याच घडयेस देवान पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर तो दराळ मोग तुमच्या काळजांनी वतला. So let us not wait once a year to do the works. त्या देखून एका वर्सांत राखून रावनाकात बरी कामां करूंक.
Hallelujah. हालेलुया. Let that doing good works be your lifestyle, ते आमचे दिसपरते जिवीत जाऊन दे बरे करचे because His love has been poured in your heart. कित्याक म्हळ्यार तो दराळ मोग देवाचो तुमच्या काळजान वतला. So whatever works you are doing, किते तुम्ही बैलान किती कामां let it करतात be only and only and only because of the love what you have received in your heart. कित्याक आता करतात म्हळ्यार तो तुमचो दराळ मोग देवाचो आसल्यावर बी ती बरी कामां तुम्ही करना आसा. So maybe after 2 days when you are going home, जावंक पुरो आता 2 दिसांनी तुम्ही घरा येतात you would find lot of opportunities to help others or to alms giving, anything. Yes or no? तुमकां Fasting, जायते prayer, alms अवकाश giving is मेळटले going on दान धर्म right. करूंक कुमो करूंक. Do it out of love. ते करता जाल्यार मोगान करा देवा सारख्याच्या. If you are fasting, तर उपवास करतात do it out of love. देवाच्या मोगा खातीर करा. If you are praying, तुम्ही मागतात do it because you love God, because you have experienced His love for you. कित्याक देवाच्या मोगा खातीर कित्याक देवाचो मोग तुम्ही अनुभव केला त्या पासून करा. If you are fasting on certain things, एक विशेष संगती खातीर तुम्ही उपवास करतात let it be the reason only that you have love for God. कित्याक तसं कारण जावन देवाचो मोग असल्यावर Not to show your works to God that He will bless you more. नाही तुमचे कामावरी देवाक दाखोवच्याक आणि ताच्यावरी तुमकां आशीर्वाद मेळटा म्हणलं उद्देश So नाही. whatever you do, कितेंय तुम्ही करतात let it be only reason that the love of God has been poured in your heart, and now you are putting that into practice of, spreading that love, giving that love to others. एकच उद्देश जावन आसून देवाने दळसू तो मोग तुमच्या काळजान घाला. आता तुम्ही कार्य रूपाक घाला आणि अभ्यास करा. देवाचो मोग हेरान ते वांटून घेऊ. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Praise you, Praise Jesus. you Jesus. So let's not get frightened or scared how to do that, what to do that, how Yeah. to do that, and what to do. कसे करचे काले करचे किती करचे म्हणून बिया नाकात Don't कंगाल get जाय frightened. नाकात बिया Just नाकात. make a simple prayer in submitting yourself to God. सिंपल सामान्य एक सिंपल एक मागणे करा. तुमका तुम्ही सोम्याक समर्पण दिया. The tax collector, the tax collector, the sinner, he came to God, and what did he say? सुंकागार तो पातकी येऊन जिजू लागी खाले म्हणालो देवा लागी Have mercy on me, I am a sinner. म्हजेर काकोल्ट कर कित्याक हांव एक पातकी म्हणालो. He did not try to justify himself, तो or आप- I did it because of somebody else, and that's the pattern. If I don't take the tax, the Romans are going to kill me. That's why I'm taking. He did not say anything. ताने खाले ताने तेचे केला त्याच्या कामाचे विषयान जाऊन दी या कारण काही सांगून तो काही वसोना ते He just opened up himself to God. ताने खाली आपणाक देवा मुखार उक्ते केलो. So now you don't go and say, "Hey, give me mercy," because mercy has already given to you. आता वसोन देवा लागी मागय नाकात काकुल्ट कर कित्याक देवाने दळसुताची काकुल्ट ओतली आमच्या वयर. But you go and open your heart to God and speak to Him just like you're speaking to your partner. कसे आता तुम्ही काले करा तुमच्याच काळीच देवा मुखार उक्ते करा. एकामेका तुम्ही कसे उलयतात तसे देवा लागी उलया. In any area you're finding difficulties in doing, खंयच्या जाग्यार तुमकां कष्ट मारता कितें कांय करूंक like a small child, आणि लहान भुरग्या बरी say, "Lord, सोम्या this is my weakness. हे म्हजे असकत काय I can't do it. मग म्हजे वरी जायना. But you said, no, with you I can do all things. पूण तुवें सांगलाय न्ही तुज्या वरवीं म्हाका रिएक्शन ती करूंक साध्य You म्हणून. help me, Lord. म्हाका कुमक कर सोम्या. I'm giving all myself to you. म्हाका सगळोच तुका समर्पिता I submit to you. आणि ताका समर्पिता. You help me. तू म्हाका कुमक कर. You teach me. तू म्हाका शिकय. You guide me. तू म्हाका मार्गदर्शन दी. I can't do anything of my own, म्हज्या शक्तीन म्हाका जायना. but I need you. पूण सॉरी I need you. म्हाका तुजी गरज आसा. Is it not very simple prayer? हे लहान मागणे वैगी Yes or no? वैगी न्ही. Just do that and you will see how God works in your life. तेन्ना हे लहान मागणे करून पळया तुमच्या Because- जिवितांत कशे देव काम करता. Because God is hungry for the humble heart. कित्याक देव राखून आसा कोण भुकेल्या आणि खालत्या काळजाच्या. God is hungry and thirsty for the humble heart. देव भुकेन तानेन आसा खालत्या काळजाच्या. So when you go there, His hunger is met. केदाळा तू ताचे सांगात ते येता ताची भूक थांबता. And when you go there as hungry and thirsty, केदाळा तू येता भुकेन आणि तानेन He feeds you as well. तो तुमकां परत तो खाण तुमकां दिता. How? कशें With much more grace. कित्या सड आणि सड कुरपा दिवन. Because when a humble goes to God, केदाळा खालतो जावन तू देवा मुखार He येताय. give much more and more grace to the humble. तो देवाचे उतर सांगता खालत्यांक सड आणि सड तो कुरपेन भरता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Thank you Jesus. Jesus. Praise you, Praise you Jesus. Jesus. Do you want to ask anything? तुमकां कितें कांय विचारूंक आसा? कितें विचारूंक सोदतात तुमी? कांय मनी सवाल दुबाव खरेपणी. डाऊट आसा? कितेंय बणे. खाली Related to the teaching, huh? आज कितें शिकयला Personal कांय नियमशास्त्रा नाही. विशयांत नियमा विशयांत नितीवंतपणा विशयांत कितें आमच्या तुमकां स- कसल्या हातून तुमकां कश्ट आसा जावं यू आर फायंडींग डिफिकल्टीज इन सर्टन एरियाज यू वॉन्ट टू शेअर और वॉट एवर. आमच्या स्वकामाचेर
Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, whatever we have learned, कितें आमी कितें शिकल्या हांव let's meditate on that आमी ते नियाळ करया, and let us decide आमी निर्धार घेवया not to take anything from God by doing our works, आमच्या कामावरी देवातावन कितें मेळटा म्हूण आशेन but just रावचें नाका. receive for whatever He has done through our Lord Jesus Christ by faith. केदळ आमी भावार्थान जेजू क्रिस्तान कितें केलां It ताचेर is his- भावार्थ धरले मेळचें जावन It is आसा. His complete grace. हे जावन आसा संपूर्ण कृपा. Jesus' finished work on the cross, जेजून कितें कुर्सार संपयला and that we need to receive by faith. ते आमी भावार्थान स्वीकार करचे. The Bible tells us we are justified by faith कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता आमी भावार्था वरवीं आमकां नितीवंतपण मेळ्ळा, and not by the works of the law. न्ही आमी नियम शास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं. So let us put a full stop to the works of the law, what we are trying to do, त्या देखून आमी कितें करना साव नियम शास्त्रा प्रमाणे कामा वरवीं and, नितीवंत ju- बसून आमी रावया. and just receive what God has done, the grace of God. कितें देवान केला ताच्या जेजू क्रिस्ता मरिफा ते आमी भावार्थान स्वीकार करया. Let us all stand. त्या देखून आमी सकड उबे रावया. Thank you, Jesus. अर्गा सुमया. Let's all close eyes. आमचे दोळे आमी धांपया. Lord Jesus, I thank you समया जेजू आमी तुका अर्गां दिता. for teaching us these truths, ही सता आमकां शिकयल्या पासून तूं for giving us this new nature, the righteous nature, तुजे नवे स्वभाव तुजे नितीवंतपणाचे स्वभाव दिल्ल्या पासून तूं for declaring us we are righteous आमकां तुवें तीर्प दिलाय आमी नितीवंतपण जोडलेली परजा by म्हणून our faith in Lord Jesus Christ. भावार्थ दवरल्या वरी जेजू क्रिस्ता And it वयर is clearly, completely, purely your grace. हे संपूर्ण तुजी एक कृपा जावन आसा. Lord Jesus, we thank you. समया जेजू आमी तुका अर्गां दिता. Even though we don't deserve it, आमी ना फावो तरी we received your unmerited favor. तुजो अनमेरिटेड फेवर उपकारा खातीर It's your favor upon us, तुजो तुवें केलो उपकार जावन आसा आमचे even पासून though we don't deserve it. आमी ना फावो तरी Thank you for your mercy. तुज्या काकोलटी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. Thank you for your compassion. तुज्या दया खातीर काकोलटी बिरमती खातीर आमी तुका अर्गां दिता. We only thank you, Lord. आमी तुका फकत अर्गां दिता. There is nothing in this world which I can do it for you, that I can pay you back, Lord. There is nothing. ह्या संवसारांत कितेंय करना हांवें तुका फारीक करूंक साध्य ना सोम्या. But only believe and receive more and more grace of yours by faith. केदाळा भावार्थान सत मानल्या वरवीं चड आनी चड कृपा जोडूंक हांव शकता. Lord, as your children has opened their heart to this truth, सोम्या ही भुरगीं तुज्या मुखार तांचे काळीज उक्ते करना आसात. I thank you for speaking to them. हांव तुका अर्गां दिता तूं तांचे उलयल्ल्या पासून Thank you for convicting their heart तांच्या काळजांक तुवें कत्री तीर करचे पासून not to depend on the works of the law, न्ही नियम शास्त्राच्या कामान पाळिल्ल्या वरवीं but only live by grace, फकत तुज्या कृपेचेर what we have received through faith. कृपेचेर भावार्थ दवरले कितें मेळटा ताचेर तांचे नितीवंत म्हणून आसचें Lord खातीर. Jesus, we thank you. सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. It is only you could do this for us. हे फकत तुजे वरवीं मात साध्य आसा करूंक आमचे पासून. Lord, help your children to get the revelation, whatever they have learned today. सोम्या तांकां कुमोक कर कितें शिकल्यात ताचें उगडापान समजून It is काडूंक your spirit of revelation what we need, कित्याक तुजे तो आत्मो जाय the spirit of उगडापान wisdom what we need. जाणवायचो आत्मो आमकां गरज आसा. Thank you for giving us, Lord. ते आमकां दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां And we दिता. believe, Lord, आमी हे सत मानता सोम्या that you have given us your spirit of revelation and spirit of wisdom to understand this truth. तुजे उगडापण आनी जाणवाय हे सता समजूंक आमकां फाव केल्ल्या पासून Lord, we pray for this place आमी सोम्या ह्या जाग्या पासून which has been आमी provided to proclaim the good news. तुजे उतार परगटूंक आमकां फाव केल्ल्याक We pray for this family त्या कुटुंबा पासून आमी मागता for giving this place, हे जागो दिल्ल्या पासून so that your gospel is preached to the ends of the world. अशे वरवीं संवसाराच्या मुळा पंतान पोंत तुजी सुवार्ता परगट जावंक. And Lord, I pray for all the team members हर एका टीम मेंबरा पासून आमी मागता who सोम्या is doing all the labor by the grace of God, देवाच्या कृपेन वावर करून आसात त्या पासून by the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन to run this place. हे जाग्यांत I pray for all of them, Lord. हांव समेस्ता पासून हे मागता. Lord Jesus, I pray for सोम्या all the children who's coming here thirsty and hungry to receive your word. सोम्या जेजू हांव मागता हांगा आयल्या तुज्या भुरग्यांक बुकेन आनी ताणेन आयल्या. And I thank you for feeding them with your love and the truth, तुज्या उतरांत मोगांत तुवें तांकां भरल्या पासून हांव तुका अर्गां दिता. that they don't go from here unsatisfied, but they go from here satisfied. हांगा जावन फाटी येताना ती भरपूर संतोषान तृप्त जावन फाटी येच्या पासून And अर्गां when they दिता. come back with a testimony to your name. आनी फाटी येताना तुज्या नांवाक ती साक्ष
सावन जिवनच्या खातीर. Thank you, Jesus. सो अर्गा सोमिया जेजू. And Lord, I thank you for giving me this opportunity to share this word over here. सोमिया हांव तुका अर्गां दिता ह्या जाग्यार रावन तुजे उतार परगट म्हाका फाव केल्ल्याक. It is only your grace and your love which is making me stand over here. तुजे कृपेचेर तुजो कृपानी तो मोग असल्यावर ह्या जाग्यार हांव फाव जाला. And as I have stepped into this journey, हांव केदाळे ह्या पयणार आसता. and I know, Lord, म्हाका कळीत आसा सोमिया that all the plans and purpose what you have for my life हरी एक योजना म्हजे कितेर आसा म्हज्या जिवितांत come to pass in Jesus' name. हरी एक संपूर्ण जाता जेजूच्या नांवान. Lord, I pray even for our cooking ministry ह्या वेळार कोण रांदप करता ताचे पासून ते मागता. that they also grow in your word, चड आनी चड तांणी तुज्या उतरांत वाडोवंक. not just cooking food for us, खाली खाणा पासून मात्र न्ही, but they grow in the knowledge of your truth. चड आनी चड तुज्या सतांत वाडोवंक. Thank you for blessing us with them. अर्गां दिता तांकांय तुवें आशिर्वादांनी भरल्या. Thank you, Father, अर्गां बापा that you are taking complete control of every section, every area. आमचे हरी एक क्लासीचे हरी एक नियंत्रण तुवें संपूर्ण रितीन काडून गेल्या पासून. We thank you, Lord, ह्या पासून आमी and तुका अर्गां thank you, Holy दिता. Spirit. हांवें अर्गां पवित्र आत्म्या In Jesus' name we pray. जेजूच्या नांवान आमी मागता. Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन. प्रेज Thank you, गॉड. Jesus. थँक यू जीसस. So let's give a big hand to the Lord. आमी एक